and of the Spirit. Amen. Heavenly Father, loving Jesus, we love you, we praise you, we thank you. We glorify you, Lord. We magnify every blessing that you have given us. जेजू तुझे मगापासून आम्ही तुझे उतर शिकता ते उतरावरवी आम्ही तुझो मोग ओळखूंक सोदता जेजू तू आमची वाट तू आमचे सोद तू आमचे जीवित जेजू तू तू तसोच काल आयज आनी सदांकाल जेजू तू आमचो धीर आदार आनी आमचो बरवंसो तुझे भायर आमकां कोणूच ना जेजू तुझे भायर आमकां खाडूंक वाट दिसना तुझे वरवी आम्ही तुझे उतरा वरवी ही सगळी वाट आणि उजवाड आमच्या जिवितांत देखता तुझे उतरा वरवी आमच्या जिवितांत कितें जाता ते आम्ही त्या उतरान निवड करता त्या उतरान ते धुवन काडटा तुझे रोगता वरवी आमच्या जिवितांत बदलो पडटा जेजू हे उतर आमच्या काळजांत घालून तोंडान उच्चारून आमच्या मनाची नवसोरणी करूंक आमकां तूं दिसा दिसपट्टी शिकय पवित्र आत्म्या जो आमचे भितर आसा तो आमी ओगोच दवरिना जावंक ताच्या सांगातान आमी जिवीत जिवंक तूं आमकां शिकय पवित्र आत्म्या तुजे भायर आमच्यान कितेंच करूंक जायना आमकां सगळें करतना सगळीं पावलां मारतना तुजो आदार जाय जेजू तूं आमकां राख तूं आमकां सांबाळ कसलेच वायटा विघ्नांतले तूं आमकां तुझे आंज बडवे उदेशी तूं आमकां राख Thank you, Jesus. We love you. We praise you for this special meeting, for this special fellowship. Lord, you gather us as your own children. Lord, you, whatever blessings you have given us, we are so thankful to you, Lord. Help us to receive all the remaining blessings, Lord. We don't have to ask you. You know what we need. You know our mind. You know our heart. You know everything that we are going through because your thoughts are much higher than our thoughts and your ways are higher than our ways. We can't hide from you. So Lord, we bless this girl, Biniva, who is joining us, who is wanting to fellowship with us, Lord Jesus. Thank you for the blessing that you have blessed her with. And with that same anointing, she's releasing it upon us. We glorify you for this beautiful family that you have chosen, Lord. And they are so intense with your word. Help us to go, help them to go deeper and deeper so they can share that word with the ends of the world. Wherever you need them, their presence is always there because you will speak through them. We surrender this session to you. Everything, whatever she speaks, make it simple and easy to understand. Help all these other mamas to grasp it, to hold it, to munch on it, and to chew it, and to retain and receive it, and let that be the seed that is growing to grow into a big plant and be very fruitful. We make this prayer in Jesus's mighty and glorious name. Amen, amen, and amen. Praise God. Thank you, Jesus. Amen. Make me Hi, Biniva Baba. Make me co-host, sister. Oh, sorry. Hello. Sorry. Hello, auntie. Hi, NC. Praise God, Baba. NC Lodge Naka. John Jal Namsta. Okay, where is Reshma now? So we'll only do the opening and binding and pregnancy prayer, okay? Praise God. Chal Baba Reshma. स्वर्गीय बाप्पा, हे वेळार तुझ्या पुता Reshma, Alisha is doing the binding prayer, Baba. Binding prayer. स्वर्गीच्या ह्या वेळार तुझ्या पुता जेजूच्या नावान तुवें आमकां दिल्ल्या अधिकारान हांवें बांदून घेतला सगळे वायट आत्म्या जे आसात वाऱ्यान उदकान जमनी पोंदाक
सगळे दोतोरे आनी उज्यान. तूं आमचो रोचणार आनी आमचो धोनी आनी सगळे तुजे रोचणे पासत आमी तुका आर्गां आनी मोहिमा दिता. मोगाला बाबा जेजू तुज्या पुताच्या नांवान आमी सगळो सैतानाचे मोडण्यो ताचो दुबाव आमचेर आमच्या कुसव्याचेर आनी फामिलीचेर उठपोन जाल्यान तांकां दर एकल्या आमच्या आदीन करूंक तांकां बांदून घेतल्या आनी ताचो दुवेस करता. बापा आतां आनी हेच वेळार आमी जण एकल्याक आमकां आमच्या कुसव्याक आमच्या फॅमिलीक जेजूच्या पवित्र आनी अमोलीक रोगतान बांदून घालता. ह्या पवित्र रोगता जेजू तुवें आमच्या पासत वारयल्या तेच वरवीं आमी सगळीं नितोन जाल्या. ह्या तुज्या मोगा पासत आमी तुका आर्गां दिता. जेजू आमी तुका आर्गां दिता तुज्या मोगान आमकां वेदो घालतल्या पासत आनी सगळ्या दुस्मानाच्या फासांतली तुवें वाटायल्या पासत. बापा हे मागणें कोत्ता आमी जेजू तुज्या पुताच्या नांवी. आमेन. Amen. Amen. Okay, Meena Kotta. ओके सिस्टर. मागणे गुरुवारपणाचे. स्वर्गीच्या बापा आमी तुका दिनवासतां तुका आर्गां दिता. गॅलेशियन्स 3:13 आमकां सांगता आपूण आमचे खातीर शिराप पडलोलो जावन क्रिस्तान आमकां समोर तिच्या शिरापांतली सोडून घेतली. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, लांकडार उमळटा तो मनीस शिराप पडलोलो. कसलोय तो शिराप जातो कुर्सार नश्ट जालो. जेजू तुवें आमकां सारवार केली, शिराप कुर्सार किलायलो आनी तुज्या मोगा पासत आमी तुका दिनवासता. तुमी आतां आमी आमच्या कुसव्याचेर हात दवरता. आमच्या कुसव्याक जिवीत उलयता कसलोय मरणाचो आडखळ कोरता. अडचण गोरपाट वय बशेन हाडटात ताका हांव नाकारता जेजूच्या नांवान. तुमी तुजें जिवीत ह्या आमच्या कुसव्यान व्हांवता. गुरवारपण म्हाका फावो करता. भुरगें तुवें मोगान आनी अजापान रोचला. तशेंच सगळे ताचे कुडीचे सांदे आसतात. जेजूच्या नांवान हें गुरवारपण आमी देवाचे देणें म्हूण मानून घेता. दीस आनी रात देवाचें उतर आमी आयकता आनी आमचो देव सगळ्या देंवचाराच्यो पोट्यो आनी ताच्यो एक एक वायट खबरो नाटाक करून उडयता. आमी तुका दिनवासता आनी आर्गां दिता. तुवें आमच्या जिवितान एक व्हड बदल हाडला. आमच्या कुसव्यान आसा त्या देवाचे दुता उदेशी हो तुजो दूत. तुजी बरी खबर आख्या पृथ्वीच्या कोणशांनी परगटतलो. जेजू आमी तुज्या उतराचेर विश्वास दवरता आनी ही सोबी भुरगीं आमी स्विकारता जेजूच्या पवित्र नांवान. बापा आमी तुजो मोग करता, तुका दिनवास दिता. जेजू क्रिस्ता आमी तुका दिनवासता. पवित्र आत्म्या आमी तुका दिनवासता आनी ही आमची मागणी भरता जेजूच्या नांवान. जावपाचो गोरपाटाचो आमी सोडून काडला जेजूच्या नांवान. भुरग्यां जल्माक हाडपाची इंद्रिया आपलो वावर सारको करता. भुरगें जल्माक हाडपाचो कुसवो बरे भाशेन भुरग्यांक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता.
भुरगे सारके 9 म्हयन्यांनी आनी बरे भलायकेन जल्मता. बापा, हे मागणे आमी काळजाचे कळयेक तावन कोत्ता. जेजू तुझ्या एकल्याच मोगाळ पुताच्या नांवान आमेन. Amen. Amen. Praise God. Arkan Jesuk. All right, Baba, Biniva. Yeah, praise God, auntie. Praise God. ती होमवर्क दिल्लो काय म्हण आंटी सगल्या Oi, किती रे बाबा म्हाका उगड आसना. किती सांगलोले? किती think होमवर्क दिलालो Alisha? रेश्मा उगड आसा? Scripture दिले सिस्टरीन. केल्ले तुम्ही? होय सिस्टर. Praise God. Alisha homework किती दिले? Alisha एक क्लास या मॉनिटर Alisha. किती दिलोले? Alisha? खबर आहा? Praise God. आज म्हाका उलोवपा दोन नाका या तुम्ही उलोयाय. ओके? खबर ना बाया बिनेवा किती म्हण. लागतालो होमवर्क. So हांव कितें सांगतालें अबाउट आमी जेन्ना पाशेंस नासलेल्या भशेन करपा लागली की आमकां आत्तां जाय भुरगीं आत्तां जाय म्हणून आनी आमी भुरग्याच्या फाटल्यान धांवपा लागली म्हणल्यार पयलीं हांव देवा उतरां येयलें तेन्ना बरे भशेन केक केल्ली सेलिब्रेट केलें भावार्थान चलपा लागली थंय आमी दिश्टी पडना आसलोलें पूण तरी पूण आमी सेलिब्रेट करतालीं हांव प्रेग्नंट आहा म्हणून पूण मागीर एक टायम येयलो की मंथ्स वयता म्हाका पाशेंस ना जावपा लागलें म्हाका आत्तां जाय कित्याक प्रेग्नंट जालें ना कितें वॉट इज इट सो तशें करून हांव पाशेंस नासलेल्या भशेन करून हांवें जोसलीन सिस्टरी कॉल केलो म्हूण सांगलोलो हांवें आनी जोसलीन सिस्टरीन आमकां हें एग्जाम्पल शिकयल्लें की तो फार्मर बी रोयता ती रोयता आनी येता देवाचें राज हे भशेन म्हणलोलें आहा बायबलान ती बी रोयता तो घार येता तो तेगे जेयता खाता न्हिदता सुसेगाद आहा तो थिंग शेतान बसोन रावना की ती बी केन्ना किल्लो तोली म्हूण चोवपाक पाशेंस नासल्या भशेन तो येता आनी घरा कडेन आपलें काम कोत्ता आनी रेस्टान आहा मेन रेस्ट आनी काय शांती हय तो ती बी किल्लोवपा खातीर तेज्यान बेगीन केन्ना करूं जायना तेज्यान कांय करूं जायना बेगीन किल्लोवपा ती बी ती आपल्या टायमार किल्लोतली बी कित्याक तेंच बायबल सांगता आमकां ती बी रोयता तेन्ना तो एक टायम मागीर थोडो टायम आसता थंय रावों पडटा ती बी किल्लोसर आनी मागीर एक टायम येतलो ती बी किल्लोन फ्रूट दितली फळ दितली सो आमच्यांनी डायरेक्ट फळाचेर उडी मारूं जायना तो मोदीं टायम आहा तो काडूं जायो न्हू सो तो टायम काडपाक हांव पाशेंस नासल्या भशेन करपा लागलें आनी जेन्ना हें सिस्टर जोसलिनान सांगलें आमकां तेन्ना म्हाका कळोन येयलें की हांव पाशेंस नासल्या भशेन करून ती बी कितें कोत्ता ती घायली ती काडटा आनी चोयता पोत्तून मातयेंतली काडून चोयता पोत्तून सो मातयेंतली काडून चोयल्यार ती बी केन्ना किल्लोवपाना ती मोडटली ओद वाटेर सारकें सो हें म्हाका कळोन येयलें तेन्ना की हांव तें मुगेलें देवाचें उतर हांव जे भावार्थ दवरता ती बिये सारकी म्हणलो आहा बायबलान देवाचें उतर सो इनकरप्टेबल सीड ती पिड्यार जायना तिसली सो ती बी हांव कितें कोत्ता ती किल्लोवपाकूच दिना काडून हांव पाशेंस नासल्या भशेन करून भुरगीं आत्तां जाय कोण पूण बायबल सांगता आमकां कितें तूं ती बी रोय आनी सुसेगाद राव देवाचेर विस्वासान राव शांतीन राव तेन्ना म्हाका कळोन येयलें की हांव शांतयेन ना हांव फकत दोळ्यान दिसती पडटा तेजेर धांवता हांव भावार्था ना सो जेन्ना तें कळोन येयलें आज चोय कोणाचेर तूं ट्रस्ट कोत्ता कोणाचेर तुज्यान ट्रस्ट करूंक जाता ज्या मनशाक तूं पक्को वळखता न्हू सो आमी कितें केलें दोगांय नॉट हांव एकल्यान न्हू दोगांय आमी देव कोण देवाचें नेचर कितें हें जाण जावपा आमकां शिकोंक लागलें देवाचो मोग कितलो मोग कोत्ता आमचो हें हांवें केन्ना हेजेर स्टडी केलें ना हालीं आय न्यू इट बट इन डेप्थ सो दॅट वी कॅन सो दॅट म्हज्यान तेजेर ट्रस्ट करपाक लिमीट नासतना सो दॅट वी कूड ट्रस्ट ऑन हिम आमी चिंतलें देवाचो नेचर शिकया आमी देव कोण सारको फॉर एग्जाम्पल आय थिंक लास्ट टायम आमी उलयलोलें की एक गोवानी बायल जी तेन्ना टायम स्पेंड कोत्ताय
तेन्ना ती एकमेकांक वळखुपाक लागताय. ते इन अ सिट्युएशन एक कितें जाता तेन्ना तो घोव ते थंयच घोवा तोंडांतल्यान कितें भायर सरता तें पासून बायलेक खबर आसता तो उलोवचे पयलीं इतलें जाण जाताय न्हू एकमेकाक. पूण तें होय. केश कोन जाता ओन्ली टायम स्पेंड करून वेळ सारून एकमेका कडेन. सो आमकां जाण जावपा जाय आसलो आतां देव कोण तो सारको. सो आमी शिकपा लागलीं तेन्ना आमकां देवान होली स्पिरीट लेड अस टू दीस स्क्रिप्चर वे देवान म्हणलोलें आहा हितून बायबलान कितें म्हणलोलें आहा की तो जेजून म्हणलोलें आहा तुजो सुर्गेचो बापूय सगळे इवन शेवण्याक वाऱ्याचे बाबा उडटाय. रेशमा स्क्रिप्चर घात बाबा. ओके मॅथ्यू Yes. 6 ओके मॅथ्यू 6 25 to 34. कोण वाचिता? वेलंकी स्क्रिप्चर वाचित बाय. हॅलो वेलंकी हेच स्क्रीनाचे आहा. जाता? प्रेज गॉड. देवानी गिरेस काय सिस्टर वाचून वाच अरोरा. कोणाच्यानूच बरोबर दोगां दुनियाचो गुलाम जावं नजो कित्याक तो एकल्याक जोळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो वो एकल्याक चिकटून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. ताच्यान देवाचे आनी तुमच्यान देवाचे आनी बरोबर गिरेस्कायेच्यान गुलाम जावं नजो. देखूनच हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवा खातीर कितें खावचें पिवचें वो तुमचे कुडी खातीर कितें न्हेसचें पांगुरचें ते विशीं हुस्केव नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसणा परस कूड उरती न्हय. वाऱ्यावेल्या सुकण्याचेर नदर मारात. ती ओपिनात लुविनात आनी कोडेय बरिनात तरी तुमचो सुर्गीचो बाब तांकां पोसता. तुमी तांचेहून ओदीक मोलाची न्हय तर आनी हुस्के काडून आपले आंक हात भर वाडोवंक तुमचे भितरले कोणाच्यान जाता जायत. आनी न्हेसणा विशीं तुमकां धास्ती कित्याक शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. तीं कश्ट करिनात, तीं सुटूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगता सोलोमा लेगून सगल्या आपल्या दोबाज्यांत तांतले एका सारको न्हेसलो ना. तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयतात तें शेतांतलीं तोंड हे जिन्सां देव न्हेसयता जाल्यार तेहून कितलो ओदीक तुमकां तो नेटोवचो ना. हलक्या भावार्थाच्या मनशांनो म्हणटोच आमी कितें
खातां, कितें पियेतां, कितें न्हेसतां अशें म्हणून हुस्के काडिनाकात. असले सगल्याची वासपूस करतात ओन भावार्थी. तुमकां हे सगळे वस्तूची गरज म्हूण तुमचो सुर्गीचो बाप तर जाणूच. देवाचे राज आनी तुमकां तो आपणाक मानवलेली करता ते बेस तुमी पयलीं सोदात आनी ह्यो सगल्यो वस्तू तो तुमकां दितलो. म्हणटच फाल्यांचे दिसा विशीं हुस्को काडिनाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. ते दिसाक त्रास आसात तेच पुरो ताका. जालें सिस्टर? वय वय सो हितून न्हू आमकां न्हू दिश्टी पडटा की देव आमकां कितें करून सांगता. इवन न्हेसपाचें चिंतनाकाय. तो जेजूची उतरां जेजू उलयता हें सगळें. जेजू म्हणटा की ग्रास न्हू तो तण शेतांतलें तेंकां पासून देव इतलो बरो करून न्हेसयता. सोलोमन वॉज द रिचेस्ट मॅन. सो तो इतले पयशे आसून पासून तेकोडे तेंचे भाशेन न्हेसों जावना. आनी देव जर तर हेंकां तोंड जें आयज आहा आनी फाल्यां ना, फाल्यां उज्यांक उडयताय तेका जे टेम्पररी आहा थिंगा तेका इतली केअर घेता. जेजू म्हणटा तुमची इतली केअर घेवपा ना बाप तुमचो. आनी शेवणीं ती केन्ना कितें आमी भाशेन कामां वयताय ना न्हू, पूण देव तेंकां राखता. सो तुमी आयज कितें खातोले, फाल्यां कितें खातोले, फाल्यां कितें न्हेसतोली, इतली तुमची तकल्या सगळी अगोत कित्याक घुंवता. बाप तुमचो देव ना आहा जिवो. सो वाय तूं कित्याक इतलो वरीड आहा सगळे टायमार. सो कितकोन काय बरें करून जेजू आमकां सांगता चोय. सो हें जेन्ना हांवें वाचलें तेन्ना म्हाका कळोन येयलें हांव कित्याक इतलें आबूज जाता हे संवसाराक. जेन्ना हांव बापूय आहा म्हजो सुर्गीचो बापूय आहा आनी तेणें म्हाका प्रॉमीस केला आपूण आहा, आपूण तुजो प्रोवायडर म्हणून. सो हें वाचलें तेन्ना म्हाका म्हजो वत कळोन येयलो देवाच्या दोळ्यां. किंमत मगे किंमत कळून आयली. ओय मगे किंमत कळोन येयली म्हाका. देवाच्या दोळ्यां देव म्हाका कशें करून चोयता तें म्हाका कळोन येयलें. की म्हाका पयलीं खबर नासली देव म्हाका कितलें बरें करता न्हू, पूण हें इतलें डिटेल जेजून सांगलोलें हा. इतलें तेजे ग्रासा पासून आपूण केअर घेता जाल्यार आनी आमी तेजी भुरगीं. त्यो तेजी रचना न्हू बिश्ट्यो तेंकां वच म्हणना तेजी रचना ती, पूण आमी तेजी भुरगीं. सो तेजी तो इतली केअर घेता जाल्यार आमी भुरग्यांक कितलें केअर घेवपा ना. फॉर एग्जाम्पल आमी चिंतया एक आवय ती आपल्या घरान बऱ्यो करून दवरता सगल्यो वस्तू क्लीन करता. शिटेक ती घराची इतली बरें करून केअर घेता. सो ती पर्टिक्युलर सामकी अशें तशें तें कोता येना. सो ती आवय आपल्या भुरग्यांक आनी कितलें केअर घेवपा ना. केन्ना चिंतले तुमी? वय I have seen, so that comparison I'm talking about. So वय तसलो देव साम परफेक्ट तेका सगळें परफेक्ट जाय. तेजे स्टँडर्ड इतले हाय. तेजे देवाचो आमकां स्टँडर्ड इज वॉट तेगे तो ऑर्डिनरी देव न्ही, तेगे सदां हाय क्वॉलिटी. ओय तेजी क्वॉलिटी देवाच्या क्वॉलिटी तेका कशें करून जाय तें आमकां कशें करून कळटा तेगेले कमांडमेंट्सां कळटा. पयलीं तें देवान म्हणलेलें हा फोटी मारनाकाय, मागीर चोरप ना आनी त्यो सगळें तेगे स्टँडर्ड तो आमकां ते स्टँडर्ड दवरूंक जायनाय तेकोड पावपाक. सो एट द वर्ल्ड स्टँडर्ड आहलोलो म्हाजो देव. ओके ही इज माय फादर. तो म्हाजो बापूय. सो तो म्हाजी कितली केअर घेवपा ना. इफ तेका सगळें परफेक्ट जाय आनी सगळें लायक तेजे भितर केन्ना फ्लॉ ना. बायबल सांगता आमकां देवाचे भितर कसलें रॉंग ना. चूक ना चूक करपाक केन्ना शेकना देव. सो तो म्हजो बापूय जाल्यार तो म्हजी कितली केअर घेता हें म्हाजें तकल्यांक घुंवपा लागलें तेन्ना. वाव म्हूण हें म्हाका खबर नासली म्हूण देव म्हाका कितलें बरें करता म्हणून. म्हाका दिसतालें की हांव बरें जाल्यारूच देव बरें करता. ना तशें न्हू तें. तूं इवन रॉंग करता न्हू देव तुजो तितलोच मोग करता. तेन्ना म्हाका कळोन येयलें. आनी दुसरो स्क्रिप्चर
सांगता आमकां आमी जर तर संवसारी आवय बापूय पातकी जावन इवल जावन आमच्या भुरग्यांक बरें दिताय जाय सगळ्यांक बरें व्हरोन दिताय जाल्यार हो देव हू इज परफेक्ट ताजे भितर कितली चूक ना तो आपल्या भुरग्यांक जेंका मागता तेंकां कितले बरें दिवपा ना हें बायबल सांगता. ओके आनी पळय आतां फर्स्ट पयलीं म्हाका कळोन येयलो देवाच्या दोळ्यांनी हांव कितलें म्हत्वाचें तें. सेकंड देव जर आमी जर तर संवसारी जावन इतली आपल्या भुरग्यांक बरीं करताय जाल्यार देव कितलें बरें करपा ना. आनी बायबलान बरयलेलें आहा न्हू देव आमी आमकां आमगे आवय बापूय बरें करताय तेज्याहून चड देव आमकां बरें करता. ओके हें म्हाका पवित्र आत्मा सांगपा लागलो. आनी दुसरो स्क्रिप्चर कितें सांगता तुजे सगळे हुस्के देवाचेर सोडाय. ओके कित्याक तो तुजी कॅर करता म्हणलोलें आहा बिश्टें सोडाय म्हणलोलें ना सांगलोलें आहा कित्याक सोडाय बिकॉज ही केअर्स फॉर यू. तो तुमकां कॅर करता अशें म्हूण सांगलें. तिनूय स्क्रिप्चर जेन्ना म्हाका मेळ्ळे न्हू तेन्ना आय वॉज लायक हांव इतलें हॅप्पी जालें की म्हाका कसलीच भिवपाची गरज ना भुरग्या लागोन. हांव पयलीं फकत धांवतालें भुरगीं जाय म्हाका कितें दिसतालें देवा येदना नाका आसतलो दिवपा म्हूण. पूण जेन्ना हें म्हाका कळोन येयलें तेन्ना म्हाका पवित्र आत्म्यान म्हाका कळोन येयलें की जेच भाशेन हांव भुरग्याक आशेतां इतलेंच तेज्याहून चड जेजू रावता म्हाका दिवपाक. पूण हांवूच तें पासियेंस नासलोलो करून ती बी काडून चोवून तें किल्लोवपाकूच दिना आहलें समजता. होय प्रेज गॉड. ओके सो जे म्हाका हें कळोन येयलें तेन्ना हांव कितलें हॅप्पी जालें की जेजू इतलें कॅर करता म्हाज्या आनी तो रावता म्हाका म्हूण भुरगीं दिवपा. आनी तो स्क्रिप्चर ही सेज तुजे हुस्के तेज्या हातान घालाय की कित्याक तो तुमचो कॅर करता. ओय ताका तुमची काळजी आसा. काळजी आसा. सो दॅट मिन्स तो तुमचो सगल्यांचो इतलो मोग करता आनी तो रावता सगलें कितें आमगे प्रेयर आन्सर करपाक. आनी जालें इट्स ऑलरेडी डन इन द स्पिरीट रेल्म न्हू. सो हांवें कितें म्हणलें जेजू बसलें हांव म्हाका अजून उगडास आहा तो दीस. हांव हिंग बसलें आनीक जेजू सांगलें जेजू तूं म्हजो इतलो मोग करता म्हज्यान चिंतूंक वचूंक जायना. आनी हांव हॅप्पी हांव हांसोन रोयता जेजू कडेन त्या दिसा. हांवें सांगलें तेका जेजू सांगलें हांव आतां इतलोय तेंप सामकें रावतालें आयज सान म्हजे सगले हुस्के आहाय ते भुरगीं अजून जालना म्हूण ते तुज्या हातीन घालता. तुवें म्हाका ऑलरेडी दिलें म्हूण हांव प्रेग्नंट आहा म्हूण हांव स्वता मानतां. आनी तूं म्हजो इतलो मोग करता तितलो पुरो म्हाका तुजेर ट्रस्ट करपाक. तूं कितें बरें तें करतलो म्हूण हांव तेजेर आख्खें सोडलें. लिटरली आख्खें सोडलें. ओके तेन्ना सान हांवें केन्ना चिंतूंक ना हांव प्रेग्नंट कित्याक जालना. ओके सो जेन्ना तेन्ना हांव न्हू रायचसनस टॉपीक शिकतालें. ओके नितीवंतपण. सो तेन्ना म्हाका कळोन येयलें की जेजून सगलें केलां फुडसार आमकां पातकांतली भायर काडलें आनी आमकां नितीवंत केलें न्हू. सो तेन्ना म्हाका तें कळोन येयलें तेन्ना हांव इतलें राग येयलो म्हाका त्या देंवचाराचेर की हांव अशें म्हणटालें जेजू म्हाजे पासत असलें मरण मेलो तें चिंतूंक जायना कोणाच्यान. म्हाजे पासत म्हाका हें भुरगीं दिवपा म्हाका हें हिलींग दिवपा म्हाका सगलें बरें दिवपा म्हाका पातकांतली भायर काडपा. आनी हांव भुरगीं नासतोन आसूं शकना नॉट पॉसिबल. when Jesus जेन्ना देवान ऑलरेडी प्रायस पे केला he already paid the price. सो म्हाका न्ही आनी कांय पे करपा ना. हांवें फकत तो विस्वास दवरपाचो जेजून कितें केलें तेजेर. सो जें म्हाका हें कळोन येयलें तेन्ना देंवचाराचेर हांव इतलें राग हाडटालें की हांव भुरगीं नासतोन रावूंक शकना. आसपाकूच जायना जेजून ऑलरेडी प्रायस पे केला आनी हांव प्रेग्नंट आहा अशें करून हांव तेका उलयतालें भायर सर म्हणून. तुका कसलो अधिकार ना जिविताचेर. हांव पातकी न्हू पूण हांव नितीवंत. जेजू म्हजे पासत मेला. सो हें जालें आनी आतां हें म्हाका कळोन येवंक आनी हांव इतलें स्ट्रॉंग जालें. पयलीं सुद्दां म्हाका कळोन येयलें देव म्हजो कितलो मोग करता तो. सो दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट जाणा. आमी देवाको मागताय न्हू तो देव कोण तें आमी जाण जावपा जाय न्हू. ना बेश्टो देवाको मागप
इट्स लायक तूं तेका सारकें. मनशा वळखना आनी Yes. तूं तेका कितें मागता तेन्ना तुका खबर आसना तो मनशाची वील हुशी जाल्या दिवपाचें तुका दिवपाचें काय ना ती हुशी तुका खबर आसना बिकॉज यू डोंट नो दॅट पर्सन तो कोणा कडेन मागता तेका वळखनाय तेन्ना इट्स लायक 50-50. सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट आय वूड सगल्यांक कोण म्हाजे भाशेन हांव आहलो तितू सिट्युएशन आहाय तेंकां हांव सांगूंक सोदतां की असो देव कोण तो शिकाय बिकॉज वेन यू तुमकां जेन्ना कळोन येतोलें न्हू देव कोण तो कितलो मोग करता इल बी व्हेरी इजी तेजेर विश्वास धरपा दोळे धांपून Praise God. बिकॉज द थिंग इज आमकां आमी आमच्या मोतीं कितें आहलोलें इवन म्हज्या आय एम टॉकिंग अबाउट मी हांव म्हजें उलयतां की मुगे मोतीं आहलें देवाची खुशी न्हू आमकां बरें करपाक तो ओद्दांकूय बरें करता ओद्दां बरें करना हें मुगे चिंतप आहलोलें ओके सो तेका लागोन आय कुडंट ट्रस्ट गॉड देवाचेर विश्वास दवरपाक आगोड जातालें पूण जेन्ना आतां तेजी खुशी सगल्यांक बरें करपाची तो सगल्यांक पासत मेला एकल्यान दोग जाणां पासत मरोना सगल्यांक पासत मेल म्हणजे सगल्यांक भुरगीं आसूं जाय हें देवाचो प्लॅन फर्स्ट कमांडमेंट देवान कितें केलें संवसार रचून तेणें सांगलें चडात आनी वाडात फर्स्ट कमांडमेंट मनशाक देवालो सो दॅट मिन्स तेजी खुशी आमकां भुरगीं दिवपा आमी जरी तर आमी जर तर रावताय लायक आमचे डिले जाता न्हू इट्स सम वे वी शूड थिंक वे आर वी गोईंग रॉंग फॉर एग्जाम्पल मुगे जिवितां हांव इम्पेशंट जालोलें तेका लागोन मुगेलेंच बेळसांव हांवें डिले केलें कित्याक इम्पेशंट जावप म्हणजे देवाचेर विश्वास दवरलो ना हांवें सारको सो देवाचेर विश्वास दवरलो ना जाल्यार म्हाका मेळटो केशें आनी एक कडेन बायबलान जिजून म्हणलोलें हा तुमकां मागता तें मेळना बिकॉज तुमकां मागोंक कळना आनी एक कडेन Yes. सो फॉर एग्जाम्पल कितें प्लेन फॉर एग्जाम्पल प्लेन क्रॅश जाता तें एग्जाम्पल घेवया आमी ते प्लेन पडटा तेन्ना कोण म्हणटा ग्रॅविटीचे हें करता ब्लेम करता नॅचरल जो फोर्स आहा ग्रॅविटी थिंग अमके कडेन ग्रॅविटी चड आहली म्हणून ते प्लेन सकयल देंवलें म्हणटा केन्ना म्हणनाय न्हू प्लेनाची मिस्टेक सदांच पडटा क्रॅश जाता तेन्ना न्हू अर्था मिस्टेक उरना थिंगा बिकॉज अर्थ whatever the natural laws are laws whatsoever so in the same way देवाचे उतर ते 100% काम करता it's 100% guaranteed to give results if there is something wrong we cannot केन्ना जर तर ते जायना न्हू वी कॅनॉट ब्लेम आमी देवाचेर ब्लेम करूंक जायना देव कित्याक करना देवाचे उतर काम करना देवाचे उतर काम करना न्हू देवाचे उतर काम करताच इट्स समथींग आमचे भितर कितें तरी चूक जालो हा आमी खंय तरी रॉंग वयताय सारकें आंटी Yes. सो आमकां चोवपा जाय खंय हांव रॉंग वयता तेंच आमी दोगांय केलें वी वर ऑलवेज आफ्टर आमी खंय चुकताय काय आमी खंय रॉंग वयताय आमची फॉर एग्जाम्पल आनी एक अनफॉरगिवनेस बोगसोणी करपाक. हय आमकां बोगसोणें दिना आसतना आमची काळजां खूब तें ईक आहलोलें आनी आमी एक पाटी कितें करताय दुसऱ्यांचेर राग धरून रावताय ओके फॉर एग्जाम्पल आमी आमच्या घरांतल्या मनशाचेर रागार आसताय एक पाटी आनी मागीर म्हणटाय आनी ते काडीन देवा कडेन मागताय आनी ते प्रेयर आन्सर जायना म्हणटरी मागीर देवार ब्लेम करताय देवा नाका आसतलें म्हूण बट आमी आमगेलें काळीज चोवपा जाय इज इट क्लीन ती फर्टायल ग्रावंड जाल्यार चोवपा जाय आमची काळीज तेंच आमी केलोलें आमी लायक उस्पून चोयल्लें सगलें कितें आहा कितें आमी झाड रोयता तेन्ना ती माती उस्पून चोयताय कितें सारकें. Yes. फातर आहाय God. फातर आहाय काय आनीक कितें ग्लास कुडके आहाय आनी कितें सो दॅट रुट्स घेवपा बरें भितर वचपा ते रूट सो त्याच भाशेन बायबलां ती सीड आमची काळजां पडलोली आहा ती फर्टायल ग्रावंडार रोयली काय आमी ती चोवूंक जाय आमी आनी हें आमी केलोलें आमची काळजां खूब बोगसोण दिना आसतना उरलोली अनफॉरगिवनेस आहलोलें भितर आनी हें अनफॉरगिवनेस म्हणजे लायक पॉयजन हें ईक कशें तें जरी तर हय दुसऱ्याचें वायट दवरलोलें आहा राग दवरना आहाय न्हू आमी कोणालो काळजाकू तो उमक्या मनशान आमकां अशें केलें उमको मनीस आपल्याक बरें करना सो हें सगलें आहा तें कितें हें पॉयजन अनफॉरगिवनेस तें आमच्या काळजां आहलोलें सो तें जेन्ना आमी केश कोन्न तें काडलें भायर
आमकां जेन्ना कळोन येयलें की आमकां देवान कितलें फॉरगिव केलाय, आमकां कितलें बोगशिलाय ती, आमकां कितलीं बोगशिलाय देवान, तें आमकां जेन्ना कळोन येयलें, दॅट वॉज कितें चोड आमकां देवान बोगशिलें तें चोड आहलें जें आमकां हर्ट केलें तें कंपेर केल्यार. सो देवाचें आमकां बोगसोण आमकां दिलें म्हूण आमकां कळोन येयलें तेन्ना लोकांक दुसऱ्यांक बोगशिवपाक आमकां सोंपें जालें. ओके, सो दॅट यू नो थिंग बायबलान बरयलोलें आहा एक कडेन जेजू सांगता की द पॅरेबल ऑफ he forgives the 1000 talents and एक किंग आहा तो आपल्यागे चाकराक उमके बोगशिता, उमके पयशे दिवपा आहलो कितें तरी तो ते पयशे दिनाक म्हूण सांगता तेंकां आपूण तुका बोगशिता, पूण तो चाकोर आहा तो दुसऱ्या तेका वचून ओय तेका आनी कोण पयशे दिवपा आहलो पूण तेका तो बोगशिना, तेका 1000 दिवपाक तेका किंगान सांगलां दिनाका आसूं, पूण तो चाकोर कितें कोत्ता आपल्या तेका 100 रुपया दिवपाचो आहलो कोण ते 100 रुपया फाटल्यान धांवता, तेका बोगशिना. सो पळय तेका इतलें बोगसून पासून तो 100 रुपया घेवपा धांवता तेजे फाटल्यान तेका कोण दिवपा आहा तेजे फाटल्यान. सो लास्टाक आय थिंक इट सेज द किंग तो किंग आहा तो तेका काडटा आनी पोत्तून बंदखोणी घालता तेगे चाकराक, because he didn't forgive the small thing. You know, जेन्ना आमी सगळे आमी वाचताले तेन्ना हें कळ्ळें तेन्ना वी वर लायक वॉट, आमकां इतलें बोगशिलां देवान आनी हाव कितकोन आमी दुसऱ्यागेर राग दवरपा शकता आमी काळजांकू, नॉट पॉसिबल, वी कॅनॉट. इफ जोरी तर आमी दुसऱ्याचो राग काळजांत दवरताय दॅट मिन्स आमी देवान कितलें बोगशिलें तें आमकां खबरूच ना. सो जेन्ना न्हू आमी तेंकां बोगशिवपा लागलीं, काळजांतलें सगळें काडपा लागलीं, तेन्ना न्हू आमी दोळ्यांनी चोवपा लागलीं. थिंग्स वर चेंजिंग इन आवर लायफ. जिवितान न्हू चेंजीस येवपा लागल्यो, दिश्टी पडपा सारक्यो. ओके, एंड दॅट वॉज व्हेरी एविडंट की आमी काळजांतलें तें सगळ्यांचो राग आनी तें हें सगळें भायर काडलें म्हणून हें सगळें जाता म्हणून इट वॉज व्हेरी एविडंट. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट बोगसोणें दिवपा सगल्यांक. चोड करून न्हू इट्स व्हेरी मोस्ट ऑफ द टायम्स इट इज विथ आवर ओन पीपल ओन्ली. चोड पाटी आमच्या घरांतल्या मनशांकूच जाता हें अनफॉरगिवनेस. वयर सकयल जाता आनी मागीर मातसो राग उरता, यू नो, तो तेजी वॉट इज इट ते कुसोडपण एंड ऑल, यू नो, ते काळजां वचून ते दॅट इज इफ इफ यू आर प्रेयिंग न्हू, तूं जर तर मागता आनी तूं भितर हें काळजां दवरना न्हू, वी शुडंट थिंक दॅट आवर प्रेयर विल गेट आन्सर्ड. आमच्या काळजां जरी तर हें सगळें भरलोलें आहा आनी त्याच टायमार तूं मागता देवा कडेन, तें प्रेयर मागता तें आन्सर जावपा ना हें काळजांतलें काडले शिवाय, बिकॉज दॅट इज कंप्लिटली अनगॉडली. हें आहा तें एक सगळें दुसऱ्यांचें वायट चिंतपाचें, दुसऱ्यांचेर राग धरपाचें. ओके, इवन यू नो वेन वी फॉर एक्झाम्पल आमचेर आमी कोण कितें कोत्ता न्हू तेन्ना आमकां कळोन जाय तो मनीस कोन्ना म्हणून. बायबल आमकां क्लियरली सांगता न्हू, आमकां कोण वायट कोत्ता तेन्ना मनीस कोन्ना पूण तो देंवचो आहा तेजे मोती घालता, ते आत्मे वायट आत्मे ते करूं लायताय. आनी बायबल सांगता आमकां आमगेली झूज आहा तें मांस आनी रोगताकोड न्हू पूण ते देंवचराकोड म्हणून. सो इवन जे हें आमकां कळोन येयलें आं. सो आफ्टर दॅट हें कळोन येयलें म्हणटरी आमकां कोणें वायट केलें जाल्यार आमच्या मोतीं तें उरना जालें, कित्याक आमकां तेन्ना कळोन येवपा लागलें हो मनीस कोन्ना पूण तो देंवचार तें करपा लायता, ते वायट आत्मे आहाय ते मोतीं घालून. सो दॅट वॉज इजी, दॅट टायम आमकां इजी जावपा लागलें कोणाचें वायट दवरना जावपा काळजां. ओके, सो दीस इज वॉट द प्रोसेस. हें सगलें न्हू हें केलें आमी चेंजीस आमच्या जिवितां आफ्टर देवाचें उतर अशें सांगता तें आमी एक्शनान केलें सगलें. ओके, सो तें जालें मागीर यू नो जेन्ना हें सगलें आहलो, एवरीथींग वॉज फायन. मागीर एक टायमार यू नो अगेन आय वेंट इनटू लायक सीइंग. I was like हांव इतलें सर्टन आहलें, I was so confident हांव प्रेग्नंट आहा म्हणून. आतां पोत्तून चोय मुगे मायंड आमची मोत न्हू एक कडेन आसना, ती एशी तेशी धांवता न्हू. पोत्तून हांव चोयत तेजेर अशें वचपा लागलें. जेन्ना एक म्हयन्या म्हाका वेन वॉज इट फेब्रुवारीन म्हाका कळोन येयलें की म्हाका
हांव प्रेग्नंट जालें ना म्हणून हांव रडों लागलें. सो यू नो आख्खे हे आमगे ही जर्नी आहा तितून I wasn't at the same level. I did fall down. हांव सकयला पडलें दुबाव येवन. पूण यू नो दुबाव येतोले पूण दुबाव येवन पडटलीं बीन आमी सकयल. नथिंग टू वरी. डोंट सिट देर. आमी थिंगा रावोंक जायनाय दुबाव घेवन रडोत रावोंक जायनाय. दुबाव येताय पूण यू नो इट इज मोर इम्पॉर्टंट तूं कितले बेगीन तितूंतले भायर सरता. Praise God. तितून दुबावांकूच रावल जाल्यार ते थिंगा मल्टिप्लाय जावन थिंगा वतले दुबाव आनी दुबावान वाडटलो. पूण दुबाव येता आमकां कळों जाय अरे हांव रॉंग कोत्ता. हांव दुबावपा जायना. देवान ऑलरेडी हांव म्हणलो तेगे गायांनी हांव पिकोवणी मेळयले हांव प्रेग्नंट. तेणें आमकां शिरापांतली निवारलाय. हांव तितून ना. हांव ऑलरेडी प्रेग्नंट आहा. सो आय डीड फॉल अगेन सी. पूण हांवें जर थिंगा रावलोलें जाल्यार हांव आनी सकयल पडटा आहलें. आय क्विकली मुगेलो गोल न्हू दीस वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी दोगांय देवा उतरां आहलोलीं. आनी जेन्ना हांव पडटालें तेन्ना तो म्हाका वयर काडटालो. जेन्ना तो केन्ना दुबावान वयतालो तेन्ना तेका हांव हेल्प कोत्तालें. यू नो इट्स बिकॉज हें आमी काजार जालाय ती न्हू आमी दोगांय जालाय न्हू घोव आनी बायल बारबोर. आमी हें जिवीत बारबोर सारपा. आमी ओत दिलोले न्हू हे कोडे काजार जाता तेन्ना सुखान तशें दुखान म्हणून न्हू. सो इफ Praise God. आतां फॉर एग्जांपल आमच्या जिवितां हें आमकां भुरगीं जायना आमकां कळटा तेन्ना आमी दोगांय देवा उतरां येना आहलीं जाल्यार आमकां एकलो कोणू आहलो जाल्यार दुसऱ्या हेल्प करूंक जायना आहलोलें. पूण आमच्या जिवितां कितें जालोलें आमी दोगांय आहलीं म्हूण आमकां एकमेकाक हेल्प करपाक आमी शकलीं. सो दीस हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. दीस वॉज व्हेरी स्ट्रॉंग थिंग I would say because हांव एकलें आहलें आनी तो फ्रांसिस्को एकलो आहलो जाल्यार मे बी यू नो तितले कडेन वी वुडंट बी दॅट स्ट्रॉंग. कित्याक दुबाव येता तेन्ना तो मनीस दुबावांक उरता आहलो. तेका दुसरो मनीस उरना आहलो वयर काडपाक. And you know this is such a beautiful thing, you know, आमी काजार जालाय. So we are one. We should act all whatever we are doing, we should do it together. And that's what we did. Thanks केला आमी. Okay. And after that, after only I आख्खें जेजूच्या हातीन घायलें तेन्ना in April or something, in April, yes, म्हाका पॉझिटिव्ह टेस्ट मेळ्ळें प्रेग्नन्सीचें. ओन्ली हांवें सगळें फॉरगिव्ह केलें तेन्ना सगळें काळजांतलें भायर काडलें. कोणाचें वायट धरूना काळजां मुगेल्या. मागीर आख्खें देवाच्या हाती सोडलें की तो म्हाजे इतलो मोग कोत्ता. हांव तेज्या मोगाचें शिकतालें तेन्ना. हांव म्हाका भुरग्यान तेन्ना उगडास ना मोदें. when I came, you know, म्हाका तेन्ना देवाचो मोगाचें शिकोवंक लागलें तेन्ना हांव तेंच मेडिटेट कोत्तालें देव इतलो बरो म्हणून आनी रडटालें चिंतून हांव कितलो मोग करता काय म्हूण देव म्हजो. सो यू नो देवाचो मोग जेन्ना आमकां कळोन येता न्हू आख्खें चेंज जाता. एंड दॅट्स वॉट हॅपन्ड विथ मी. म्हज्या जिवितां सेम जालें. जेन्ना मोग म्हाका कळकोलें हांव तेन्ना आख्खें सगलें देवाचे फोटी ज्यो आहलोल्यो त्यो सगल्यो तुटोंक लागल्यो. सॉरी 1 मिनिट बाबा. पूण Okay. तुवें तें देवागे मोग तुका बेस्तो ओडकून येलें ना. तूं गेम बसून रावलो ना. तूं दीस आनी रात देवागे उतर घेवन वाचून आयकून बरोवन तूं तें शिकपा लागलें. तूं होय आंटी. देवागे उतराचे तुवें टायम स्पेंड केलो. होय. बेस्तो मोग ओडकना न्ही. ना. Without spending time, impossible, not possible. Yeah. पूण कित्याक फॉर एग्जांपल आमी आमगेल्या जिवितांकूच चोवया. तूं एक मनशाको टायम स्पेंड करना जाल्यार त्या मनशा वळखतलो केन्ना ना. नेवर. सो इट्स द सेम, एक्झॅक्टली द सेम. देवा बरें टायम स्पेंड केलें आनी यू नो हाव यू स्पेंड टायम देवा बरें स्पेंड टायम म्हणल्यार कितको न्हू बसोन जेजूको जेजू आयज तूं केसा तेश कोन्न न्हू. It's about the word देवाचें उतर घेवन शिकोन. देवा बरें स्पेंड टायम करप म्हणजे देवाचें उतर शिकोन. बिकॉज जेजू उतर आहा तें मास जालो न्हू. सो यू नो द वर्ड ऑफ गॉड ओन्ली इज गॉड. देवाचें उतर म्हणचेच देव. सो देवाचें उतर. सो देवाचें उतर जें आमी चड आनी चड तूं जेन्ना शिकोंक लागता तेन्ना तूं देवा बरें चड स्पेंड टायम करता. आनी जेन्ना तूं देवा उतर शिकता टायम स्पेंड करून नॉट जस्ट यू नो 1 hour a day. होय. आनी तूं देवा चड बोगले जाता. होय बोगले जाता आनी तेका तूं वळखोंक लागता. तूं फॉर एग्जांपल हांवें म्हणलेचें पयलीं कोण एक बायल तो घोव
अमके सिच्युएशनाक कितें म्हणटा तें पयलीं खबर आसता तांकां. त्याच भाशेन तुजें केन्ना आकांत येता तेन्ना देव 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 कितें म्हणटा ह्या सिच्युएशनाचेर तें तुका पयलीं खबर आसता तूं देवा उतर शिकता तेन्ना. पण तूं भिना. Praise Jesus. For example, auntie, I mentioned केल्लें about the appointment. ना ना Okay. So, आमी न्हू तेन्ना लॉकडावनाचें बॅक या परतून. सो तेन्ना आमी न्हू दोतोरा फाटल्यान धांवतालीं पयलीं देवा उतरां येवचे पयलीं. आनीक जेन्ना आमी लॉकडावना आयलीं आनी तेन्ना आमी देवा बरें टायम स्पेंड करपा लागलीं, शिकपा लागलीं देवा उतर दीस आनी रात. तेन्ना आमी इतलीं स्ट्रॉंग जालोलीं की म्हाका खबर आसली हांव भावार्थान प्रेग्नंट आहा. जेजून म्हजे वयल्यान सगळें काडलें म्हूण खुर्सार मरोन. आनी तें जेजूचे देवा उतरां येवन तो आमकां अपॉइंटमेंट येयलो एकोडे गायनेकोलॉजिस्टा कडेन मेन अपॉइंटमेंट. सो वो अपॉइंटमेंट आहलो डिस्कस करपाक की आमकां हेल्प दिवपाक जाता जाल्यार थ्रू डॉक्टर्स. आता तुमकां दोगांयकूय प्रॉब्लेम आहा. हय. आनी तेन्ना आमकां कळोन येयलें की आमकां दोगांयकूय प्रॉब्लेम आहा म्हणून. आनी तें डॉक्टरान कितें म्हणलें, सो फॉर एक्झाम्पल बारीक फॉर एक्झाम्पल वखद दी नेगी पाटी सॉल्व करपा जाता प्रॉब्लेम्स ना. आनी बारीक थोडे धाकले प्रोसिजर्स उरताय ते इजी प्रोसिजर्स ते करून लायक हेल्प करपा जाता. पूण आमकां डॉक्टरान सांगलें डायरेक्टली IVF कर इज द ओन्ली ऑप्शन फॉर यू गायज म्हणून. सो आनी तें IVF इज वॉट इट इज नॉट 100% थिंग. येस. तें जाता तें केल्यार की भुरगीं जाता. पूण जायत पयशे पूण हय, गॅरंटी ना. ना गॅरंटी ना तेजी कांय गॅरंटी ना. इट इज पर्सेंट हें ती जाल्यार जालें तोहल्यो. आनी तें करपा वयल्यान इतली यू हॅव टू गो थ्रू सो मच. तूं कितूंतल्यान वचोंक पडटा. आनीक डॉक्टर म्हणपाक लागलो डायरेक्टली IVF. आनी डॉक्टरा बरें वयचे पयलींच आमगे मन कितें आहलोलें नॉट डॉक्टरांचेर न्हू पूण जेजूचेर आहलें. डॉक्टर कितेंय सांगो आमी तें पळोवन गेले ना आहलें. घरा कडेन चिंतून गेलोलीं आमी दोगांय. आनी आमी भायर सरचे पयलीं मागणी करून गेल्लीं की आमकां कितेंय सांगो दोतोर आमकां पडोवन गेलें ना तें. कित्याक हांव ऑलरेडी प्रेग्नंट आहा. ओके. आमी जरी तर हांव चिंतोन गेल्लें घरा कडसून हांव डॉक्टर कितें सांगतो गाय कितें आहल्यार पुरो कितें हेल्प कर. हय बरी खबर आहल्यार पुरो. म्हूण तेन्ना अशें म्हूण चिंतून गेलो जाल्यार हांव थिंगा गेलें म्हणटी रडों लागतालें. कित्याक म्हगे मन आहलो उरता आहलें दोतोराचेर. तेजेर डिपेंडंट उरता आहलोलें हांव. पूण हिंगा आमी दोगांय तेजेर डिपेंडून आहलीं दोतोराचेर. हांव फॉर द सेक ऑफ गोईंग गेलोलीं थिंगा आमकां अपॉइंटमेंट येयलें म्हणून तें कॅन्सल करपा लागून आमचें मोती आहलें. ओके. आनी अशें पासून म्हणलेलें हांवें कितें बारीक हेल्प आहल्यार करून दी तेंकां पूण व्हडलें जर तर फॉर एक्झाम्पल IVF बी सांगताय ती जाल्यार नाका म्हणचें म्हणून आमी पयलीं सांगोन चिंतून गेल्लीं. सो आमी थिंग गेलीं आनी आमगे मोतीं कितें आहलें तें दोतोरा देवा उतर दिवपाक. फॉर एक्झाम्पल आमचें जिवीत चेंज जावपा लागलोलें न्हू. सो आमकां कळोन येयल्लें की देवा उतराक इतलें पावर आहा म्हणून. आनी हिंगा UK इट्स व्हेरी डिफिकल्ट क्रिस्तांव मेळपाक कोण जेजू मानताय ती. सो आमची मोटो आहलो दोतोरा देवा उतर दिवपाक थिंग वचोन. आनी थिंग गेलीं आनी आमी ताका सांगलें नाका म्हणून IVF. सो सी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड न्हू आमी चोवपाक गेल्यारू आमी तें उलयलें तें पिशपण अशें. म्हाका तें पिशपण दिसलें ना बिकॉज आय नो हांव देवा उतराचेर बातेन गेलोलें. फॉर अ पर्सन न्हू कोणा देवा उतर खबर ना तो म्हणटलो आरे कितें कोत्ताय हेंक एकू ऑप्शन आहा IVF आनी आन ऑप्शन ना आनी तेका ती ना म्हणटाय ती पिस्ता लायक काय कितें अशें म्हणटलो कोणूच वयल्यार चिंतल्यार. सारकें. येस. बट आमी संवसारांतलीं न्हू हें जाण जावपा जाय आमी कोण आमी देवाचें उतर कितें सांगता तें सोत. संवसार कितेंय सांगो आमकां. सो तें आमच्या मोतीन घोट जालोलें. सो हांवें तें सांगलें म्हाका म्हणलें देव आमी लॉकडावना म्हणलें आमकां जेजू मेळ्ळो. आनी जेजून म्हणलें आमकां इतलें बरें केलां ती म्हाका आस्मा आहली ती म्हण म्हाका बरें केलां. इतलीं वर्सांची जालीं हें जेजू कितें काय म्हणलें व्हडलें हें कांय न्हू म्हणलें जेजू हें अशें करून उलयलें तेका हांव थिंगा दोतोरा कडेन. आनी ती आनी कितें म्हणटली ती म्हणपा लागली आम सॉरी करपा लागली. सो ते भाशेन कितें की ते दिसलें की हांव नाका म्हणटा बिकॉज म्हाका कोणें सांगलां आमकां अलावड ना करपाक. हय रिलिजियस रिजना लागोन हांव ना म्हणटा अशें दिसलें तें. पूण भितरली काळजांतल्यान म्हाका जायें अशें बी दिसलें ते डॉक्टराक. पूण म्हाका कोणें सांगलें म्हूण कळना नाहलें. हांव जेजू वळखतालें ह्या टायमार सारको. तेणें केलें म्हणून म्हाका ऑलरेडी दिलें म्हणून भुरगें तेका लागोन ना म्हणलें हांवें. नॉट बिकॉज समवन टोल्ड मी आय डिडंट डू इट. सो
तें जालें, तें नाक मुडल्यान ती केस आमी कंप्लिटली क्लोज केली. ह्या टायमार न्हू म्हाका देंवचार एक्चुअली न्हू सांगतालो, म्हाका मोठी थॉट्स येताले. हें आमी कोत्ताय तें येदोळ स्टेप घेताय तें. इज इट रियली रायट? हें सारकें कोत्ताय आमी? काय नाक मुडोन पिशपण कोत्ताय? अशें करून थॉट्स येयले म्हाका. इट सिम्स फ्रांसिस्को येवनाय ते थॉट्स. हांव विचारतालो तेका. ही वॉज कॉन्फिडंट. बट न्हू कित्याक ही वॉज कॉन्फिडंट, रायट? बट फॉर मी, हांव चेडूं आसलें, I was going through whatever every month. I could see, right? So म्हाका तें मातशें डिफिकल्ट जातालें एक पाटी, बिकॉज हांव वयतालें न्हू, I was going through it, न्हू. I used to see that I was not pregnant every month. So एक टायमार थॉट येयलो म्हाका, हांव येदोळ कोत्तें, हें सारकें कोत्ताय आमी म्हूण. बट नो, I didn't give in to that thought. I said, yes, Jesus has finished it and I'm pregnant. So we came home. बरेली हॉल काबार केली केस. Yeah, this is what happened at the appointment, actually. I didn't mention, no? Oh, yeah. आणि घराको येवन ते हॉल सांगलें तें, how I got pregnant. And pregnant जालें म्हणटरी आनी एक, आमगे पेरेंट्स आहाय ती. फॉर एक्झाम्पल, फ्रांसिस्कोस मम्मी आनी माय पेरेंट्स. सो तेंकां ऑलरेडी सांगलेलें की हांव प्रेग्नंट आहा, देवा अर्घ दियाय म्हणून. सो ही फ्रांसिस्कोस मम्मी आहा ती कितें कोत्ताली, कोणें सांगल्यार तुमगे गुड न्यूज आहा गो म्हणल्यार ओय म्हणून सांगताली. सो मम्मी सांगताली, हागे मम्मी हांव प्रेग्नंट ना, एक्चुअली फिजिकली हांव भावार्थान आहा. बट हांव ती तेगे नेचर कितें, आमी तेका कितें सांगताय न्हू, ती आयकोन घेता आनी ती कोत्ता. सो शी यूज्ड टू से, आनी एक दीस कितें जालें, डॅडीन कॉल केलो फ्रांसिस्कोलो ते, आनी ती डॅडीन विचारले हांव प्रेग्नंट आहा म्हूण. ती म्हणपाक वय. आनी जेन्ना डॅडीन आमकां फोन केलो, आमी सांगलें ना म्हणून फिजिकली. तो म्हणपाक तूं फुट मारताय तर म्हूण. मागीर तेका आमी सांगलें की देवा उतर कितें सांगता, पयलीं बिलीव कराय, भावार्थान प्रेग्नंट आहा म्हणल्यारूच जातोलें. बिकॉज मार्क 11:24 सेज न्हू, दॅट बिलीव दॅट जे तूं बिलीव कराय तुमकां ऑलरेडी मेळ्ळें म्हणून. आनी तेन्ना तें तुमगे जातोलें. सो हें आमी डॅडी सांगलें तेन्ना. आनीक वेन वी गॉट प्रेग्नंट न्हू, ही मामी आमची आनी इवन माय पेरेंट्स, दे वर नॉट लायक सरप्राइज्ड एंड क्रायिंग एंड ऑल, बिकॉज तेंची काळजां ऑलरेडी आहलें कितें, भावार्थान हांव प्रेग्नंट आहा. ओके, लायक हाव आमी सेलिब्रेट केलें जेन्ना आमकां उतर कळोन येयलें, केक बी करून, हाव वी वर हॅपी. सो तेंगे तो पीक ऑफ हॅपीनेस पयलीं जाल्लो. सो आमकां एक्चुअली फिजिकल टेस्ट मेळटा तेन्ना दे वर नॉट लायक ओवर द मून. They were in that same state of rejoicing की हांव ऑलरेडी प्रेग्नंट आहलें. ओय आहा. फिजिकली टेस्ट मेळ्ळ्यार प्रेग्नंट आहा, पयलीं आहलें. This was something beautiful actually. We were surprised at them. We went through a lot, but आमी जेन्ना तेंका सांगलें हांव प्रेग्नंट आहा, they were like already rejoicing. So it wasn't a big thing for them, surprise कसो मेळटा तेन्ना. Surprise na, yes. Yeah, so okay, प्रेग्नंट जालें आनी मागीर कितें जालें चोय, हांव 6th मंथार आहलोलें तेन्ना. ओके, 6th मंथार आहलें तेन्ना हांव रेग्युलर चॅकअपा वयतालें न्हू, तेन्ना डॉक्टर म्हणपाक लागलो म्हगेलो सर्विक्स ओपन जाता म्हणून. सर्विक्स इज सर्विकल फनलिंग म्हणटाय तें जालें म्हाका. म्हणल्यार कितें, हाफ ऑफ द सर्विक्स ओपन जालो आनी सकयल फकत 1 सेंटीमीटर उरलोलो फूल ओपन जावपाक. आनी ते वॉटेवर बेबी कवर कोत्ताय तो मेम्ब्रेन्स, तो अशें करून भायर येताल्यो ते फनलां, वॉटेवर इट इज कॉल्ड. सो इन अदर वर्ड्स कितें, बेबी प्रीमच्युअर जाता तशें करून जाल्यार. सर्विक्स उगड जाल्यार भुरगीं भायर येता. भायर येता, ओय तेश जाता. ओके, मागीर दोतोरान म्हाका तेश सांगलें थिंगा गेलोले कडेन. आनी तेणें सांगलें तेन्ना न्हू हांव भिवोना, कित्याक आमी न्हू मलाकी 3:10-11 देव कितें सांगता, तुजें फळ मच्युअर जाल शिवाय भायर येवपाना. ओके, तुजें मलाकी वाचाय कित्याक घालो मेळटा रेशमा, ओल्ड टेस्टमेंट दॅट इज बाबा. या त्या म्हणून ओय मोड बाय मोड. म्हज्या घरांत अरोप आसचे खातीर सगळो दावो वाटो कोटी राशी घालात. अगो गाडी सायबा सुसायगाद मोड. या सकाळ म्हणून जाय जाणा की पयलीं न्हू हांवूय फास्ट म्हणटालें, पूण तें हांव मीन करना आहलें म्हणटा जेन्ना न्हू म्हाका अशें करून कळोन येयलें की वी हॅव टू मीन वॉट वी से, हांव सकाळ एक उतर बाय उतर म्हणपाक लागलें हांवूय बीन मागीर. ओय सुसायगाद वाच बाय.
म्हज्या घरांत अरू वाचच्या खातीर सगळोय दावा वाटो कोटी कोटी राशी घाला मागीर म्हजी परीक्षा करून घेयात म्हणटाय सो शक्ती म्हूण सवेसपूर हांव तुमचे खातीर सुरकीच्यो मन शुभाम आशिर्वाद तुमचेर होती जाल्यार पळयात तुमचे खातीर सुरकीच्यो दावो वाटो कोटी कोटी राशी घालात मागीर म्हजी परीक्षा करून घेयात म्हणटाय सो शक्ती म्हूण सवेसपूर सायबा गाडी सो आनी तेन्ना सगळी राष्ट्रां तुमकां सुभागी म्हणटली कित्याक तुमी एक संतोशाचो दीस जावंक पावतली एक्सप्लेन कर बाय बिलीवा Yeah. So you know, think it more. हा किती अलिशा कनीच्या गाल घेतो ना त्याचे जाय ना बाय ओल्ड टेस्टमेंट तो Oh, Old Testament ना दिसता होय. तुम मागे शोध्या या मालाकी चॅप्टर 3 वर्ड 10 आणि 11 इकरा होय. So थिंगा आमी कितें सांगचो देव की तुमचो दावो वांटो वाडाय आनी कित्याक देव तेपला हाडाय थिंगा जेवण आसचे थिंगा इट सेज मीट न्हू आंटी दाव वांटो हाडाय म्हणजे होय सो हाडाय आनी चोयाय की हांव कितें करून तुमकां बेसांवांनी बोचुतो देव सांगता आपली परीक्षा कराय म्हणचोय टेस्ट कराय आपल्या सो दिस इज वन थिंग वन वे एकू कडेन दिसता म्हाका बायबलान देव म्हणटा आपली परीक्षा कराय तुम्ही हाडाय दावा वांटो आनी आपल्या टेस्ट कराय आपण तुमकां दिना जाल्यार चोय म्हणटा देव कितले कॉन्फिडन्सान सांगचोय सो सच अ पावरफुल स्क्रिप्चर चोय तो आनी मागीर कितें म्हणटा तुमकडे प्लेस आसपाना ते बेडसांव तें घेवपाक प्लेस आसपाना इतलें दितो हय इतू दितो म्हणलो हा देवान आनीक मागीर म्हणलो हा कितें तुजेर कसलो अदृश्ट आहा तें आपण तुमचे वयलो काडटलो आनी तुमचें फळ आहा तें मच्युअर जायना आसतना पडपाना झाडा वयल्यान पिकॉल बगर पडपाना हय पिकॉल बगर पडपाना म्हणलो हा आतां देवागेली प्रॉमिस आपल्या टेस्टांक घालाय म्हणलें तेणें यु नो हांव प्रेग्नंट जावं पयलसून मेडिटेट करतालें हेजेर कित्याक न्हू पयलीं देवा उतरां हेजे पयलीं म्हाका एक भिरांत आहली अबाउट मिसकॅरेज यु नो म्हाका एक भिरांत आहली ती काळजां पयलीं सावन प्रेग्नंट जावचे पयलीं देवा उतरां येवचे पयलीं एक्चुअली आय कॅन से सो कितें जालें 9 म्हयने काडूंक जाय मोदें कितें जाल्यार अशें करून म्हजें तकलेंत येतालें आनी जेन्ना ही म्हाका प्रॉमिस मेळ्ळी ती हांवें सामकी धरली आनी तीच हांव चिंत्तालें हांव कसलो भिवपाक गरज ना बिकॉज प्रेग्नंट जालें म्हूण देवान म्हाका क्लियरली सांगलें न्हू म्हूण टेस्टांक घालाय म्हणून आनी जेन्ना अबाउट टायथींग आतां धावो वांटो हाड म्हूण सांगला न्हू आतां ह्यो धावो वांटो ओल्ड टेस्टमेंट हो लो आहलो पयलीं हाडूंकू पडटालो पूण धावोच वांटो आतां कितें आमी लोवान नाय न्हू आमी न्यू टेस्टमेंटा आहाय आतां तुवें तें दित्तें कोणाकू तो वांटो दितो काळजांतल्यान दिवपाक जायो ओके सो इट शूड कम फ्रॉम युअर हार्ट आतां हें आमकां कळोन येयलें तेन्ना की एवरीथींग आमकोडे आहा तितलें देवालें आमगेलें कांयच न्हू आख्खें देवालें सो आमी तें देवान दिलें तें तेगे राजान कितें करून यूज कोत्ताय तें आमी चिंतपा लागलीं तेन्ना आमी कांय यूज करनाय आमी येताय खाताय जेताय न्हिदताय यु नो पयशे आहाय ते आमकां आमचेर मोडटाय केन्ना दुसऱ्यांक दिवोनाय काडून गरजेवंतान सो हें कळोन येयलें तेन्ना आमी चोवपा लागलीं कितें करून आमी दुसऱ्यांक हेल्प करपा जाता आनी आमी काडून गरजेवंतान पयशे लायक आमगेले पयशे थोडे आहाय ते दिवोंक लागलीं आमकां कितें आहा जाता घडटा ते भाशेन दुसरे आदार करपा लागलीं हय दुसरे आदार करपा लागलीं पयशांचे वाटेन जेवण न्हेसोण ओके जेन्ना कळोन येयलें तेन्ना सगलें देवालें आमी थिंग तो स्क्रिप्चर सांगता म्हूण करूं ना एक्चुअली सांगपा म्हणल्यार थिंग हाड म्हणलें म्हूण न्हू आमकां जेन्ना कळोन येयलें की आहा तितलें देवालें आनी आमी तेगे राजा आहा तें यूज करपा जाय तें आमच्या काळजांतल्यान गेलें भायर सगलें लोकांक दिवपाचें आनी हें चालू आहा आज पासून आनी हें करून आमकां कितलें देवान बेळसांवान भरलाय इवन फिनान्शियली ओन्ली बाय गिवींग इट पयलीं कितलें हार्डवर्क कर तितलें उत्तालें चड जायना आहलोलें सरप्लस जायना आहलोलें पूण नाव इट इज मोर दॅन इनफ सो आमी हें मलाकी 3:10 जे हांव पयलींसून विश्वास दवरता तेजेर म्हाका स्ट्रॉंग हें आहलें जेन्ना दोतोरान म्हणलें तुगे सर्विक्स ओपन जाता पवित्र आत्म्यान सांगलें म्हाका सी वॉट पळय देवान कितें सांगलोलें हांव उतरां आपल्या तुजें फळ पिकचे शिवाय पडपाना आनी तेन्ना
तेजेर हांव इतलें ते मेडिटेट करून 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 आतां 1-2 वरस मागीर सामकी स्ट्रॉंग जालोलें. तेका लागून म्हाका भिरांत दिसोना दोतोरान म्हणलें तेन्ना मुगे सर्विक्स ओपन जाता म्हूण. पूण जरी तर न्हू देवा उतर मुको नाहल्लें जाल्यार हांव तेन्ना रडों लागता आहलें. दोतोरान म्हाका अशें म्हणलोलें उगडास म्हाका आपल्याक दिसता तुगे सर्विक्स ओपन जाता. आय एम नॉट शुअर. तितलें म्हणल्यार पुरो आहलो म्हाका. हांव रडों लागता आहलें. पूण आतां म्हाका डॉक्टर कन्फर्म करून सांगता तुगे ओपन जालां अशें जालां आनी हांव विचारता तेका म्हाका एक्सप्लेन कर म्हणून. कित्याक एक्सप्लेन करपाक जाल तेका सो दॅट आमकां देवान कितें सांगलो आहा दोंगरा कडेन उलोवया म्हणून न्हू. दोंगरा कडेन उलोवन तेका सांगाय उठ म्हणून आनी तो दर्यां वचून पडटलो. तेंच आमकां देवान ऑथॉरिटी दिलोली आहा उलोवपाक आनी तें सारकें करपाक. तेका लागून हांवें विचारलें तेका कितें प्रॉब्लम आहा भितर कित्याक हांव उलोयन देवाचें उतर म्हणून तें सारकें करपा लागून तेका विचारलें. सारकें खूंय उलोवपा तें कळपा लागून म्हाका. ओके. आनी मागीर ती कितें म्हणपा लागली तुगेलें बेबी मे बी नेक्स्ट वीक येतोलें or मे बी आफ्टर दॅट बट इट इज सो शुअर ऑफ कमिंग. कित्याक बेबी ग्रो जातालें न्हू. हांव 6 मंथार आहलें. सो ग्रो जाता जाता मुगेलो युट्रस म्हणपा लागलो ती ग्रो जातलो आनी स्ट्रेच जातलो आनी सर्विक्स ओपन जातलें. सो दे वर शुअर अबाउट इट ग्रो जाता. आनीक ती म्हणपा लागली की म्हाका स्टेरॉइड्स दिवं पडटा म्हणून. आतां ते स्टेरॉइड्स म्हणल्यार मेडिसीन भुरग्यांगेले भुरग्याचे लंग्स डेव्हलप जावपा फास्ट सो दॅट बेबी येतो न्हू नेक्स्ट वीक सो तेंगे भाशेन ती आतां रेडी कोत्ताय म्हाका बेबी भायर येतो म्हणून. हांवें म्हणलें ओके फायन. पूण ती दोतोर कितें उलोयताय तितलें तेजेर म्हजें मन आमच्या दोगांयचें मन नाहलें. आमचें मन आहलें मलाकी 3:10 देवान कितें म्हणलोलें आहा तें. आनी ह्या टायमार आमी जाणा आसलोलीं देव कितलो बरो तो. देवागे प्लॅन फकत आमचें बरें म्हणून आनी आमचें वायट कितें करपा न्हू म्हणून. आनी तो न्हू जेजू फॉर एग्जाम्पल आमी 2 जाण वयतालीं न्हू स्कॅनाक 3rd पर्सन उरतालो जेजू थिंगा. सो तो मनीस आमी एशे कोन्न एकमेकाक चोयन केश कोन्न उलयताय तेशे कोन्न तो एक पर्सनल आमकां पर्सनल जाल्लो आमकां जेजू मनीस. ओके. सो वी वर नॉट वरीड. आमी भियोनाय कित्याक आमी जाणा आसलीं जेजू आहा म्हणून आमी बरोबर. आनी आमी मागणी केलें उगडास आहा म्हाका हांवें मागणी केलें भायर बसून कितें म्हणून ते देंवचारा सांगलें तूं ही फकाणां घेवन येयली ती आमी भिलनाय म्हणून तुजी फकाणां घेवन ती. ओके. आमी देवाची रायचस भुरगीं नित्यवंत भुरगीं आनी तुवें आमकां हात लावपाक शकना ना म्हूण आमच्या भुरग्याक आमच्या पोटां आहा तेका हात लावपाक शकना तूं. वी आर कवर्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस. आनी तूं हें नाकालो नाटक घेवन येयनाका भायर ते गेट लॉस्ट म्हणून सांगलां तेन्नाच. आनी दॅट वॉज डन बिकॉज वी न्यू हो देंवचार कोण न्हू म्हूण त्या टायमार. जरी तर न्हू आमी देवा उतर शिकल नाहलीं न्हू जाल्यार आमी केन्ना कळना आहलें देंवचार कोण न्हू म्हूण. पयलो मोती मुगेलो देंवचार म्हणल्यार व्हडलो आहलो. हो थिंग देंवचार आहा तो अशें करपा शकता तो अशें करपा शकता तो तेशें कोन्न चिंत्तालें हांव पयलीं. पूण आतां देवा उतर कळोन आफ्टर स्पेंडींग सो मच टायम देवा उतर शिकपा इतलो टायम स्पेंड करून म्हाका कळोन येयल्लें हो देंवचार कोण न्हू पूण तेका देवान खुर्सार हारोयला. आनी जेन्ना तूं बाबार्थ दवरता जाल्यार तेन्ना तेका तुजेर कसलो अधिकार ना म्हणून. सो वी मेड दीस प्रेयर. आमी प्रेयर केलें पूण तेणी म्हाका एडमीट केलें हॉस्पिटलांत तेन्ना हें हॉल करपाक एडमीट केलें. आतां हें सगळें न्हू दीस वयता वयता न्हू वर्स जायत रावपा लागलें. ती म्हाका येवन सांगपा लागलीं की अशें जालो ना. ती म्हाका मेंटली प्रिपेर कोत्ताली की वॉट टू एक्सपेक्ट कितें जातो तें मुखार सांगतालीं येयन सो दॅट आय नो कितें जातो तें आनी कितें जावपा शकता तें. सो ऑल द टायम डॉक्टर मुकोडे येयन कितें सांगतालीं कितें जाता तें कितें दिसती पडटा तेंकां सगळो नेगेटीव की बेबी बेगीन येतोलें आनी यू हॅव चान्सीस हें जावपा तें जावपा तें जावपा तें जावपा. आतां हांव हिंग देवा उतरान आसलो जाल्यार हांव सामको गुल्लाक पडटा आहलें लायक सगळें अगोत मन मुत्ता आहलोलें आवय आतां कितें जातो काय आनी की बेबी येतो काय आनी सगळें आबूज जाता आहलोलें हांव. पूण आमी दोगांय शांत आहालीं कित्याक वी न्यू इट दॅट भुरगें येवपा शकना. इवन दो सर्विक्स हांवें अशें म्हणलोलें कोणा तरी तेन्ना इवन दो सर्विक्स ओपन जावं मुगे भुरगें बेबी येयना भायर देवान सांगलोलें आहा. ती म्हाका कितेंय सांगो ओपन जालें म्हूण सांगो आनी कितें सांगो येयना भुरगें भायर कित्याक देवागे उतर तें उतर. आनी तुगे एक म्हाका बरें लागलें कित्याक सर्विक्स मुगे भुरग्यां सांबाळना जेजू मुगे भुरग्यां होय जेजून होय मुगे भुरग्यां धरलो आहा म्हणून. होय कित्याक पयलीं प्रेग्नंट जाता तेन्ना पासून ऑलवेज वी बिलीव हें भुरगें आमचें न्हू जिजस हें तुजें पयलीं आनी तुजें जाल्यार पयलीं म्हाका कळोन येयलो न्हू तो हांव कितली कॅर घेता तो
तूं कितले केअर घेता भुरग्याचें तुज्यान चिंतून बसून जायना म्हज्यान घेवपा जायना तितले केअर तूं घेता त्या भुरग्याचो केअर हें हांव सदां म्हणटालें जिजस यू आर टेकिंग केअर ऑफ माय बेबी म्हण प्रेग्नंट जालें तेन्नासून आनीक सदां म्हणटालें हांव पवित्र आत्मो भुरग्याक सगळे न्युट्रियंट जाय पडटाय न्हू भुरग्या पोटां व्हड जावपाक जेवणांतल्यान मेळटाय ते हांव म्हणटालें सदां पवित्र आत्मो तूं म्हाका म्हज्या भुरग्याक सगळें दिता हय सगळें तूं दिता भुरग्या व्हड जावपा म्हगे पोटां मुगे फोकस जेवणाचेर नाहल्लो पूण पवित्र आत्म्याचेर आहलो की तो म्हजे भितर आहा तो सगळें दिता तो स्क्रिप्चर म्हणटा न्हू द सेम होली स्पिरीट दॅट रेज जीसस फ्रॉम डेड विल क्विकन युअर मॉर्टल बॉडीज येस प्रेज तो गॉड स्क्रिप्चरा पासून आहा तें देवाचो तोर सांगता आमकां येस तो पवित्र आत्मो देवा जेजूची मेलोली कूड सामकी काबार केल्ली चोय तेका मारून ती कूड पोत्तून जिवीत हाडली तोच पवित्र आत्मो तुमचे भितर आहा आनी तोच पवित्र आत्मो तुजे हे कुडीक जिवीत दिता म्हणलोलें हांव बायबलाक सो दिस इज वॉट हेजेर हांव भावार्थ दोत्तालें तुका आनी 15 मिनटां हाय बाबा मे बी कंटिन्यू करया नेक्स्ट टाइम ओके पूण तुका जाता तें कर आतां ओके फायन ओके सो थिंकी जावपा लागलें हें सगळें भावार्थ दोत्तालें न्हू की पवित्र आत्मा मुगे सगळें कोत्ता म्हणून दॅट्स द रिजन आय सेड जीजस हें ओपन बसून जावं तूं मुगे भुरग्याक दोत्ता मुगे कूड दवरना भुरग्याक पूण तूं सांबाळटा मुगे भुरग्याक कुसव्या मुगेल्या सो दीस इज वॉट आय बिलीव आनी न्हू आतां हें न्हू मुखार तेणें म्हाका कितें सांगलोलें एटलिस्ट तूं एक दीस पूण रावं पडटलें हॉस्पिटलांत ते स्टेरॉयड्स घेवपाक म्हणून तें तेंगे कडच्यान कन्फर्म प्लॅन आहलो ओके तेणें म्हाका सॉरी बी म्हणपा लागली की तुगे आंगार नाय हांव जाणा पूण तुगे एटलिस्ट एक रात रावं पडटाच हांव सॉरी म्हणपा लागली ओके फायन पूण तशें म्हणलें तेन्ना आमी प्रेयर केलो आनी म्हणलें हांव एक रात पासून रावं पडपा ना आमी ह्याच दिसा वयताय घरा पळय हें म्हणपा न्हू इट्स लायक पिशपण येस इट्स लायक पिशपण अशें वर्ल्डली चोवपाक गेलें जाल्यार ती म्हाका सांगताय की म्हाका वखद दितोल म्हणून एक रात रावंकू जाय कन्फर्म प्लॅन फ्रॉम देयर सायड आनीक आमी मागणी कोत्ताय की हांव रावं पडपा म्हणून इट लुक्स फनी इजंट इट येस येस पूण द वर्ड ऑफ गॉड सेज एनीथिंग इज पॉसिबल it's only up to you whatever you believe whatever that's what you will get if you believe less you will get less I mean तू भावार्थ दोत तेजेर आहा तू कित मेवपाचें आहा तें तू इल्लो भावार्थ दोत तितले भावार्थाचेर तुका मेवतलें तू चड लायक नॉट भावार्थ तू चड बिलीव कर कित्याकू विदाउट एनी लिमिट तितलें तुका देव सतमानप होय तू जें कितलें स्वत मानता तें तुका जातोलें ओके सो इट्स अप टू युअर लेवल न्हू सो वी सेड आमी आयज राती गरोयताय आतां न्हू हें हांव म्हणटालें न्हू तेन्ना रात जावपा लागली मुखार 7 7:30 जालीं ओके आनी आतां दिसतालें की एज इफ म्हाका रावंकू पडटलें म्हणून हॉस्पिटलान बिकॉज रात जालो न्हू आनी रावंकू पडलें न्हू त्या टायमार आतां तेज्या पयलीं ती कितें म्हणपा लागली एक टेस्ट करूंक पडटलें तुजेर तेजेर कळटलें आमकां भुरगीं केन्ना येतोलें तें इफ इट इज नेक्स्ट वीक ऑर मुखार सो तेंकां जाण जावपा जाय आसलें तेंकोड कितलो टायम आहा तो भुरगीं येवचे पयलीं हें सगळें करपाक सो तेणें तें टेस्ट केलें तेन्ना आमी पोतून मागणी केलें आतां चोय आमकां न्हू दिसती पडटालें दोळ्यांनी सगळें जालें तें ओपन जालां देर इज नो चान्स ऑफ गोईंग बॅक व्हडली वेयान न्हू सो तें एक्चुअली असलें सिट्युएशन जाता न्हू फनलिंग ऑफ सर्वीस तें पोत्तून न्हू बंद जायना आनी तेका वखद नाय बंद करपाक तेका वखद आहा वखद ती खूंय लायक स्टिचीस मारताय ओपन जायना जावपाक but that is early stage of pregnancy so वखद कांय ना तेका तें पोत्तून वचना केन्ना आयकोलें ना आहलें पोत्तून वयता म्हणून तेका लागून ती इतली आबूज जालोली न्हू सो त्या टायमार आमी प्रेयर केलो की आमी आयजूच वयताय पोत्तून बट आमी चोवपाक गेले जाल्यार ते सगळें आमकोडे उलयतालें की सायडी चलता तें कितकोन तुगे नेगेटीव तो रिपोर्ट आहा तो टेस्ट केलो तो न्हू लो येवपा जाय आसलो सो आमी की मागणी केलें की तो लो येतो म्हणून ओके बट ऑल दीस थिंग्स सायडी कितें चलता तें उलयता आमकोडे कितकोन लो येतलो तुगे तर ओपन जालां सगळें ओके बट आमी तेजेर फोकस करून ना आमी देवाच्या उतरार फोकस केलो आनी म्हणलें हो रिपोर्ट लो येतलो आनी दॅट मिन्स हांव लेबरा वचपा ना ओके दॅट्स वॉट इट सेड सो ती मागीर रिपोर्ट घेवन येयली हुबोगतान आनी ती म्हणपा लागली तुगेलो रिपोर्ट व्हेरी लो येयला दॅट मिन्स यू कॅन गो होम म्हणपा लागली कित्याक तूं इतले बेगीन लेबरा वचपा ना बेबी इतले बेगीन भायर येवपा ना पळय
एकदम मुगेलें सगळें ओपन जालो आहा थिंगा आनी रिपोर्ट येता लो सामको. This itself was a big miracle for us. हीच आमकां व्हडली मिलाग्र आहलोली तेन्ना Praise God. जाल तेन्ना. आनी चोय आतां ह्या टायमार आमकां दिसपा लागलें हें सगळें दिसभर ती म्हज्या फाटल्यान इतली धांवली की म्हाका कितें कितें सांगलें तेणी येवन. पूण एट द लास्ट कितें जालें म्हाका गरोच म्हणटाय कांय ना हें ना म्हणटाय इट्स नॉट व्हेरी सिरियस आय एम नॉट गोइंग टू लेबर सो सून. वी वर लाफिंग लिटरली एट दिस पॉयंट. आनी न्हू सगळें ओगोत आमी न्हू हांसतालीं literally like how I just laughed, we were laughing because आमी इतली शुअर आहली देवा उतर माझी बेबी भायर येयना. whenever न्हू कोणूय आमकां सांगतालो न्हू नर्सीस सांगताल्यो न्हू अमकें जालां अमकें जावपा शकता we used to laugh at that devil Yes. तेका न्हू तेजेर हांसपा जाय he cannot take it because आमी जर भिली न्हू जाल्यार तो जिखता. Yes. तूं हांसता म्हणल्यार कितें हांसप म्हणचें तूं तो whatever तुजेर Clear. Senora, ek join जामुडगो escola. ओके कॉल कोता दुसऱ्या हेचे. In the name of the Father and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Spirit, amen. Heavenly Father, loving Jesus, Holy Spirit, argan tuka, moiman tuka, dinwas tuka. या वेळा पासत आमी तुका आर्गां दिता. जेजू तू आमची वाट, तू आमचे सोत आनी तू आमचे जिवीत. जेजू तू आमचो बेसांव दिनार, तू आमचो सोडवणदार, तू आमचो ईश्वर, तू आमचो परमेश्वर, तू आमचे जिवीत. जेजू तू सेम काल आयज आनी सदांकाल. थँक यू जेजू तू आमचो सांगात कोत्ता आमच्या सांगाता तू रावता आनी आमच्या जिवितान सगळें घडटा ताजी तुका खबर आसा. पवित्र आत्म्या आर्गां तुका तू आमचे भितर जियेता, तू आमच्या सांगाता जियेता आनी हे आमच्या कुसव्याचेर तू आमकां सांगात दिता. आमकां तू बेसांवांनी बोत्ता, आमकां भुरग्यांची बेसांवां तू आमचेर ओतयता. आर्गां तुका सुम्या, आर्गां तुका पवित्र आत्म्या, आर्गां तुका बापा. ह्या वेळा पासत हे भयणी आनी भावा पासत बिनिवा आनी फ्रांसिस्को हांचे पासत आमी तुका आर्गां दिता. जेजू तुजें उतर तांकां तुज्या उतराची तांकां ओळख मेळून ती ओळख दुसऱ्यांक दिवंक हाजेर तयार जातात. ते ओळखीन तुजें नांव ती संवसाराक शिंपडायतात. जेजू तांचे फॅमिलीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचेर तांणी जें उतर तांचे काळजान भितर घातलां तें वाडून आनी चोडोन आनी जायतें अबांडंट फळ तांकां मेळूं. तांच्या जिविताचेर तुजो आशिर्वाद सदांच दवर आनी तूं तांचो माज जावन तांचें जिवीत मुखार तांणी ताणूंक तांकां तुजो आदार दी. आनी हे सगळे आवयां पासत आनी बापायां पासत जी तुजेर बावाट धरून हांगा एकठांय जाल्यात तांकां तुजे आदीन कोत्ता. जेजू तूं तांचो आदार, तूं तांचो धीर आनी तूं तांचो सोडवणदार. थँक यू जीसस. वी लव यू, वी adore you, we glorify you, we magnify every blessing from you. And we make this prayer in Jesus's mighty and glorious name. Amen, amen, and amen. Praise God. Good evening, everyone. Meena, Fatima, Reshma, Senora, Alisha, Biniva Francisco, welcome. Okay, sorry, I'll make you the co-host. So, Ata, kon kottolo. Good evening, Baba. Thank you for coming. We had a beautiful session yesterday. Yes. Very nice. We missed you. So today what we have to do, I'll just give you a warning, okay? Because soon after this, we have a youth meeting. Okay. And the youth started coming in 15 minutes early. Okay. So I'll just give you a warning. And the next Saturday, ahla magi continue kotiyam. Okay? Okay, so Galta, Baba, Reshma. Okay, Reshma, you say the binding prayer and let Alisha say the pregnancy prayer. Is that okay? Okay, sister. Can I start? Yeah.
सर्गीच्या बापा, हे वेळार तुझ्या पुता जेजूच्या नावान तुवें आमकां दिल्ल्या अधिकारान हांव बांदून घालता सगळ्या वायट ओतम्याक जे आसात वाऱ्यान, उदकान, जमनी पोंदाक, सगळे दोतोरेक आनी उज्यांक. तूं आमचो रोसनार आनी आमचो दोनी आनी सगळे तुजे रोसने पासत आमी तुका आर्गां आनी मोहिमा दिता. मोगाल बापा, जेजू तुज्या पुताच्या नावान आमी सगळ्यो सैतानाच्यो माटण्यो ताचो दबाव आमचेर, आमच्या कुसव्याचेर आनी आमच्या फामिलीचेर उत्पन्न जाल्यार तांकां दर एकल्याक आमचे आधीन करून तांकां बांदून घालता आनी तांचो द्वेस करता. बापा, आतां आनी ह्याच वेळार आमी जोड एकल्याक आमकां आमचे कुसवे, आमचे फामिली जेजूच्या पवित्र आनी अमोळीक रोगतान बांदून घेता. हे पवित्र रोगत जेजू तुवें आमचे पासत वारोयले. ताचे वरवीं आमी सगळींच नितोळ जाल्या. त्या तुज्या मोगा पासत आमी आर्गां दिता. जेजू, आमी तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगान आमकां वेदो घातलेल्या पासत आनी सगळ्या दुस्मानाच्या पासांतली आमकां तुवें वाटायलोल्या पासत. बापा, हे मागणे करता आमी जेजू तुज्या पुताच्या नांवी. आमेन. Amen. Go by Alisha. मागणे गुरवारपणाचे. सर्गीच्या बापा, आमी तुका दिनवासता तुका आर्गां दिता. Galatians 3:13 आमकां सांगता आपुणूच आमचे खातीर शिरा पडलो जावन क्रिस्तान आमकां सुमतीच्या शिरापांतली सोडून घेतली. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, लागतार एमकडटा तो मनीस शिराप पडलो. कसलो तो शिराप जावन जालो. जेजू, तुवें आमकां साल्वार केली, शिराप कुर्सार किलायलो आनी तुज्या मोगा पासत आमी तुका दिनवासता. सुम्या, आतां आमी आमच्या कुसव्याचेर हात दवरता. आमच्या कुसव्याक जिवीत उलयता कसलो मरणाचो आत्मो सो आडकोड करता, आडचण, गोरपाट वो अबॉर्शन हाडटा ताका हांव नाकारता. जेजूच्या नांवान. सुम्या, तुजें जिवीत ह्या आमच्या कुसव्यान व्हांवता आनी अजापान रुजले. तशेंच सगळे ताचे कुडीचे सादे आसात. नांवान हे गुरवारपण आमी देवाचे तर आमी आयकता आनी देंवसाऱ्याच्यो फोटयो आनी ताच्यो एक वायट कोबऱ्यो नाटक करून उडयता. सुम्या, आमी तुका दिनवासता आनी आर्गां दिता. एक व्हड बोलदोल हाडले. आमच्या कुसव्यान आसा ते देवाचे दूत उदेशी हो खुणशांनी पुरगोटलो. तुज्या उतराचेर विस्वास दवरता आनी
हे सोबीत भुरगे जेजूच्या पवित्र नावान बापा आमी तुजो मोग करता तुका दिन क्रिस्त आमी तुका दिनवासता पवित्र आत्म्या आमी तुका दे आनी ही आमची मागणी उबारता जेजूच्या नांवान हो शिराप भुरग्यांक जायना जावपाचो हो शिराप गोरपाटचो आमी तोडून काडलाय जेजूच्या नांवान भुरग्यांक जल्माक हाडपाची इंदिराय हांव करता भुरग्यांचो कुस्बो बरे भाशेन भुरग्यांक कोणान डिलिव्हरी जाता भुरगे सारके 9 म्हयन्यान आनी बरे भलायकीन जल्मता बापा हे मागणे आमी काळजाच्या कोलायेंतान करता जेजू तुज्या एकल्याच मोगाल पुताच्या नांवान आमेन Amen. Amen. Praise God. Amen. Praise Jesus. Okay, Baba, my dear people, over to you. Biniva Francisco. Yes. Praise okay. God. Thank you, Jesus. Thank you. Praise God. Thank you, Jesus. Share korai. Okay. So all these mamas, avoi, babui are here listening, waiting to listen to you. Praise Jesus. Okay. So Biniva, you know, no, kal start kelo tashkori ami, but Okay. we'll cut it short. Yeah. Okay. Yeah. But I'll and then start- we can always continue. Everything is very, very vital. Yeah. Okay. I'll insan start करता like you know when cook. Yeah, Kazar zal things start kor. Yeah. Okay. Yeah. You can start. Praise Okay. God. Start Okay. kor re baba. Tu sang tu le. I want to start, but my Uttara my third English portal. No worries, no worries, no problem. So okay, yeah. In 2018, 2018 आमची कदर झाले आणि दोघांनी UK aliens life was perfect. Yeah. Okay. Yeah. So you know, can call येईल no then problem हा म्हणून that time तेन्ना it was Yeah. सगळें हें कशें जालें लायक यू नो कितें करपाचें तें कांय कळना बिकॉज तेका वखद ना चोय प्रॉब्लम कितें आसलोलें फॉर एग्जाम्पल तें वॉटेवर द प्रॉब्लम आसलें तें 10% आसलें जें 30% वॉज मिनिमम द टेस्ट आहा न्हू तेगेलें दॅट वॉज 10% or something but minimum it should be at least 30 to get pregnant for Francisco. You know, it was तें इतलें बॅड आसलें आनीक so you know that was a तें hopeless situation आसलें सामकें आनी तूं जाणा अशें करून आहा तेन्ना खूंय धांवपाचें दोतोर कांय हेल्प करनाय दोतोरा कडेन कांय ना रायट सो आनी मुगे जिवितां कितें आसलें हांवें म्हाज्या पास्ट लायफाकू म्हाजी मम्मा मेल्ली केन्ना हांव ल्हान आसतना आनी तेन्ना हांवें खूब भाशेन मागपाक ट्राय केलें देवा कडेन बट एक पासून मागणें आन्सर जालें नासलें तेन्ना फाटल्यान सो म्हाका देवाचेर विश्वास नाहल्लो कित्याक पयलीं मुगे खंयचें मागणें सारकें नाहलें सॉरी मागणें आन्सर जालें नाहलें कित्याक आन्सर जालें नाहलें तें मागणें सारकें नाहलें म्हणून ओके तें आतां कळटा म्हाका की तें मुगे मागणें सारकें नाहलो म्हणून आन्सर जालें ना म्हणून बट तेन्ना हांवें देवा ब्लेम केलो देवान वयली म्हणून मामा मुगेल्या आनी हांवें केन्ना म्हजेर ब्लेम घेवना की म्हाका मागोंक कळना म्हणून म्हाका दिसलें देवान वयलें लोकांन सगळो लोक म्हाका सांगपाक लागलो तुजी मामा देवान वयल्या बेगीन वयल्या सो यू नो हो कसलो देव धरू म्हाका मामा जाय आसतना आपूण वचता अशें करून हांव चिंत्तालें आनी देवाचेर रागार जातालें हांव मिसा वचनासलें सारकें पयलीं हांव भुरगें आसतना आनी आतां सेम सिट्युएशन आमगे जिवितांत रिपीट जालें की भुरगीं जल्मोवपाक त्रास लायक प्रॉब्लम आहा म्हूण कळोन येयलें तेन्ना आमकां आतां कितें करपाचें तेन्ना देव कांय पावनासलो तें म्हगे मतीं आसलें न्हू ह्या टायमार हांव देवा उतरां ना सो हांव परतून चिंतपाक लागलें आतां कितें करपाचें देव कांय पावना लास्ट टायम आतां कितें पावतलो दोतोरा फाटल्यान धांवपा पडलें सो दोतोरा कडेन मेळना मेडिसीन ना तरी पूण आनी कोण ना कोणा फुडें वचपाचें एक इथं दोतोर आनी देव सो
मागीर कितें जालें बी आमी दोतोरा चोयला दोतोरा फुड्यान गेलीं हिंगा आनी सो दॅट्स वॉट हांवें आतां म्हणलें न्हू ते 10% ahलो म्हूण ते टेस्ट नेगेटीव सो लो इट शूड बी एटलीस्ट 30%. आनीक तें जालें मागीर लॉकडावन येयलें. आतां लॉकडावन येयलें तेन्ना कितें म्हाका आस्मा प्रॉब्लम आहलें म्हणून हांव घरा रावलें तेन्ना दोगांय रावलीं हांव रावलें म्हणून तो रावलो बिकॉज तो भायर गेल्यार इट डजंट मेक एनी सेन्स व्हेन आय एम स्टेइंग होम. Focus out of fear, huh? या आफ्टर बियोन Beyond रावली, corona beyond रावली. कोरोना भियोन घराको रावला आमी आनी तेन्ना कोरोना आहा ते मनशा चड तूं मरो शकता असो म्हणटा न्हू व्हायरस आसमा आहल्यारू सो ताका लागून जे ओन्ली फकत कोरोना लागून भियोन आमी घरा रावली तेन्ना आनी रावली फर्स्ट डे जालो ओके सेकंड डे आनी तेन्ना कितें केलें आमी चिंतलें कितें आतां लेट्स आमी आतां सारकें हें करया जेवण आनी कितें कितें लायक टू हेल्प अस कन्सीव आमकां प्रेग्नंट जावपा म्हाका बऱ्या पडपा आदार दिवपा खातीर बरोबर जेवण जेवपाचें सगळें सारकें करया अशें करून आमी चिंतपा लागला आतां बिकॉज दोतोरां कडेन कांय जायना देवाचेर तर म्हाका विश्वास कांय नाहलो सो रिसर्च करपा लागलें जेवणाचें सगळें म्हणजे जेवण बरें पडटा प्रेग्नन्सी इट हेल्प्स फॉर प्रेग्नन्सी सगळें लागीं रिसर्च केलें आनी टायम टेबल केलो सारको लायक लिटरली आख्खो टायम टेबल केलो सामको आनी 2 कॉपी केल्यो हिंगा थिंगा मारल्यो सो दॅट वी हॅव टू स्ट्रिक्टली फॉलो कित्याक आनी वखद ना न्हू वखद ना जाल्यार कितें करपाचें वी हॅव टू ट्राय आवर बेस्ट आतां ओनली होप वॉज ऑन फूड फुडाचेर जेवणाचेर आनी एक्सरसाइज करपा एक्सरसाइज आनी सगळें तें फर्स्ट डे आतां सेकंड डे म्हगे फ्रेंडान एक लिंक धाडलें ब्रदर जॉन्सनालें तें चोवपा हांव कित्याक गेलें कित्याक हांवें पयलीं खंय आसतना कलंगूट रेतीरा गेलोलें हांव आनी थिंगा म्हाका देवाचो मातशें टेस्ट मेळ्ळो देवाचो देव कोण आसा तो आनी ओन्ली फकत म्हाका तो एक्सपिरियन्स आहलो म्हणून हांव हें आयकोंक लागलें आतां हिंगा आमी दोगांय एका लॉकडावनार आनी आयकोता हें सगळें ब्रदर जॉन्सन शिकयतालें तें कंप्लिटली डिफरंट आहलें लायक आख्खें हांव इतले रेतीर गेल्लें मामा बरी ना तेन्ना मुगेली आमी सगळ्या रेतीरां धांवतालीं हिलींग मेळपा खातीर बट देवा सोदपा खातीर न्हू फेकवण मेळपा खातीर धांवतालीं आनी तेन्ना हांवें केन्ना ब्रदर जॉन्सन शिकयता तें केन्ना आयकोना दुसरे खंयच्या रेतीरा फॉर एग्जाम्पल ब्रदर जॉन्सन कितें शिकयता जेजूच्या गायांनी आमकां पेकोवणी मेळ्ळी म्हणून न्हू पूण दुसरी रेतीरां हांवें कितें आयकलोलें जेजूको मागतालीं म्हाका बरें कर सो हांवें हें 1 Peter 2:24 खंयच्या रेतीरा आयकोना तेजें एप्लिकेशन केन्ना आयकोना आमी आमकां ऑलरेडी पेकोवणी मेळ्ळ्या 2000 वर्सां फाटीं वेन जेजू मेलो तेन्ना आमकां ऑलरेडी पेकोवणी मेळ्ळी म्हणून हांव केन्ना नोको जाणा आय नेवर न्यू अबाउट इट रायट सो हें फर्स्ट टायम आयकोलां 1 Peter 2:24 ओके आनी एक सांगपाक सोदता आमी सोदता की वेन द फर्स्ट डे आमी जेन्ना रेतीर आयकोंक लागलीं एक कपल येयली आनी लायक तें हें कशें डिस्ट्रॅक्शन कशें आमकां नॉट डिस्ट्रॅक्शन बट अटेन्शन कशें देवाचें येवपा सो ब्रदर प्रे करपा लागलो ना ती येयली आनी ती रिक्वेस्ट कर ब्रदरी केलें सो मातशें प्रे कर आपणाचें बिकॉज भुरग्यां लागून भुरगीं जावपा जाय म्हणून आनी ब्रदर तेजी प्रे करता एंड विदीन नेक्स्ट वीक ती पोत्तून येताय आनी ती सांगताय ब्रदरी दॅट शी इज प्रेग्नेंट म्हणून आय वॉज लायक वॉट लायक इतली सरप्रायज जालो आतां आमी स्ट्रगल करताय दोगांय विथ फूड जेवण घेवन आनी एक्सरसाइज करून आनी टायम टेबल सेट करून आनी डॉक्टर ऑल्सो लायक कितें ते हें करताय म्हणजे ते कडेन तेजे वखद ना कांय हें ना हें करपा आमकां हेल्प करपा इतलें व्हडलें आनी ब्रदर प्रेयर करता आनीक विदीन नेक्स्ट वीक तेंकां आन्सर मेळटा शी इज प्रेग्नेंट आमी सो इजी सो इट वॉज लायक सरप्रायज कसो आमकां कितें सो आमी केन्ना पळयलें नाहलें स्क्रिनीचेर मागणी करून कोण प्रेग्नंट जाता तें यू नो आनी पयलीं रेतीरान जाल्यार चोयल्लें कोण दोन मागणी करता हय फिजिकली प्रेझंट आसूंक जायो हें आमच्या मतीं आहलें पयलीं की तो देवा मनशान आमकां हात लावूंक जायो तेन्ना बरें जाताय तें आमी पयलीं चिंत्तालीं पूण हें आमी चोयलें तें समथींग डिफरंट स्क्रिनीचेर लोक बरे जाताय थिंगा आनी लायक आनी पासून दुसरी हिलींग चलता तेन्ना कोणा दूख वयता आनी कितें जाता सो तें चोयलें म्हणटकीर समथींग सरप्रायजींग इट वॉज सो आमी चिंतलें ओके आमी बसून चोया हें गेलें
So when brother शिकयतालो हे 1 Peter 2:24 चो आयकला हांवें. मागीर Proverbs 18:21 जिवीत आनी मरण तुजिबेर आहा. ते म्हणण्यो 28. ओके येस जिवीत आनी मरण तुगे जिबेचेर आहा. होय. सो आनी आयकून तेन्ना आम लायक गेली अरे आम कित उलयलां जिवितां. आनी then that made sense because आमी फॉर एग्जाम्पल I didn't हांवें काल म्हणोना हें. आमी न्हू दोगांय ल्हान आसता लायक when I was small हांव सदांच चिंत्तालें म्हाका काजार जालें म्हणटरी भुरगीं जातो काय हें म्हाका चिंतप आहलें. ओके that was fear in me. तो म्हजे भितर भिरांत आहली. बट म्हाका खबर ना म्हाका कित्या मोती येता तें तो देंवचार घालता न्हू तें. आनी सेम हेका आहलें. सेम म्हाका कितें जालें प्रॉब्लेम हांव एकलो चेडो आमच्या घरान. सो तेंका हांव कन्सीव जावपाक हांवें तें बरें त्रास पडले. मामी आनी डॅडी प्रेयर करतालीं डॉक्टर हेल्प आनीक यू नो देन म्हाका तो फियर कितें आहलो पयले फावटी हांव चिंततालो हांव एकलो चेडो म्हाका कितले त्रास पडले जावपा जाल्यार मागीर फ्युचरान मागीर म्हाकाय प्रॉब्लेम जावपा ना काय भुरगीं जावपा. मेडिटेट करतालो तो ल्हान आसतना आनी हांवूय बीन फॉर वॉट रिजन आय डोंट नो आय नेवर हॅड एनी म्हगे पेरंट्सांक केन्ना प्रॉब्लेम आसना पूण म्हगे मोती तें येतालें म्हाका भुरगीं जावपाक इजी जातो काय अशें करून. बट सो इन अदर वर्ड्स कितें दुसरी उतरांनी की आमी आमगेल्या जिवितां मेडिटेट करतालीं आमचे मोती आहलो तें रॉंग थिंकींग घुंवतालें यू नो एक तेंपार. सो एक फियर कसो आहलो भितर. सो यू नो आमी देवा उतर कितें सांगता आमी जेन्ना उतर मेडिटेट कोत्ताय आमी जेन्ना तोंडान उलयताय मेडिटेट कोत्ताय तें घडोवन येता न्हू. सेम वे चोय आमी मेडिटेट कोत्ताले कितें सगळें नेगेटीव आम भुरगीं जावपाक यू नो जातोली काय त्रास पडटलो काय हांव ल्हान आसतना तें चिंत्तालें आनी तेगेले तोच फियर आहलो. सो इन अदर वर्ड्स यू नो म्हज्यान म्हणपा जाता की इट कूड बी दॅट वन ऑफ द रिजन आमी मेडिटेट करून आमचेर गेल तें फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो. तूं उलयतालें. ओय ब्रदर फ्रांसिसाक एक क्वेश्चन विचारूंक जाता. ब्रदर फ्रांसीस तूं म्हणटा आपण ल्हान आसतना चिंत्तालो आपण एकलो चेडो आनी आपणा बी मीन्स अशें करून जातोले मीन्स जायना जाल्यार बी म्हणून तें कित्या लागून चिंतून येता तुका. म्हाका पळय हांव घराको आसतना डॅडीन म्हाका पयलीं डॅडी कितें म्हणटालो आमकां जायते पासून मागलें तुजे पासून जावपा लागून भुरगीं जायना आहलीं. सो ती डॉक्टरांकूय हेल्प केली तेणी हें जाली आनी देन ती कोणाक प्रेयर केली तेणी एंड देन विथ द हेल्प ऑफ प्रेयर ती मामी कन्सीव जाली. सो ती वर स्ट्रगलिंग फॉर बेबी बेसिकली. तो तुगे पेरंट्सां आहलो म्हणून तुका ती भिरांती हितून तुजे भितर उडून गेले. फेथ आयकोन येतोय तशी भिरांतूय बी आयकोन येता. ती ल्हानपणासून भिरांत पाडली आनी ते भिरांत पाडून ते एक ल्हान आहलो तें व्हडलें झाड जालें तूं व्हडें जाता म्हणल्यार आनी तें फ्रूट दिवपा लागलें म्हळ्यार तुका सिम्पटम्स दिवपा लागले फेट. मेन मोठे पयले कितें आमी रिसीव कोत्ताय ते आयकोताय ते आनी मागीर आमी तें चिंत्ताय आनी मागीर तशें आमच्या मना चिंत्ताय तशें जाता. करेक्ट न्हू. आनी तें जावपा म्हाका भुरगो आसतना सोडी तें चिंतालो न्हू सद्दां म्हाकाय फ्युचराक प्रॉब्लेम जाता काय जावपा ना कितें म्हाका खबर ना सारकें देवा उतर कितें सारकें लायक बॅड सीड कशी ती बी कशी ती बी तूं काडजान जाता तुज्या आनी मेडिटेट करता आनी लेटर ऑन इट विल गिव यू फ्रुट्स गॉडमेंटली. प्रेज जीसस. आनी आमी आयकोताय न्हू मिन्स आमगेली गोरची म्हणटाय थंय आपणा एशें कोन्न आहलोलें न्हू. सो तूं कॅर घे सो ती बी एक भिरांत दिताय आमकां उतरां. तेजे भाशेन जालें तें तुज्या जिवितान. हय तशें करून आनी हांव फर्स्ट ऑफ ऑल म्हळ्यार एकलो चेडो आनी भुरगीं नाय कांय नाय. सो लायक यू नो हें अशें लायक एकलो चेडो जावपाक कास्तीक पडली तेंकां आनी सो दॅट वॉज फियर भितर हें आहलें तकली म्हाजे. सो म्हाकाय फुडें केन्नाय प्रॉब्लेम जाता काय सो डावट कसो एशें करून. सो मेन मोठें आमचें कितें आतां मेन मोठें आमगे कितें आतां कोणू मीन्स आमगे आवय बापूय फ्रेंडां वो नेबर कितें सांगताय तें पयलीं उतराचें आमी चिंतपाचें तें उतर आमी कितें दिता भिरांत दिता वो जिवीत दिता. सारकें म्हणल्यार कितें जाणा बेस्ट मेन थिंग म्हणल्यार पयलीं देवा स्वत उतर आमकां खबर ना आहली देवान कितें प्रॉमिसीस केल्याय त्यो देवा ओडकोंकूच नाका आहलें कांय. सो वर्ल्ड कितें तुजें उडयता तूं घेता आनी चिंता
कोणी होय. तू कितें सांगता येवन सांगता एश कोन तें जालें आनी कोणाक कितें सांगता म्हणजे नेगेटिव्ह सगळें लागीं अबाउट प्रेग्नन्सी आनी ऑल तूं तें एक्सेप्ट करता मोस्ट ऑफ द थिंग्स सम पीपल दी स्टार्टींग पयलीं देवा उतर स्वत खबर ना तेन्ना आनी पीपल मेडिटेट करपाक लागता मागीर न्हू मागीर ब्लेम देवाची देवा जाय जाल्यार देव दितलो नो इट्स रॉंग तांकां खबर आसना न्हू ब्रदर आमकां पयलीं खबर नासली सो ते भाशेन तेंच हांवें तें चिंता पळयलें हांव चिंततालो कितें देवा जाता देव दितलो बट रॉंग देव इट्स नॉट हें कशें न्हू तो हें कसो जाला थोडे लोकांक दिता थोडे लोकांक दिना रॉंग जालें पार्शियलिटी जाली Romans 2:11 God is not partial. हय सारकें हय He's not a respecter of people. तो सगळ्या इक्वली ट्रीट करता सो सिस्टर बिलीवा तूं कंटिन्यू कर Yeah, continue कर बाय. Yeah. Okay. हांव म्हणटालो न्हू आमी ल्हान हांवूय चिंत्तालें म्हणून तें म्हाका खबर ना हांव कित्याक चिंतून पावलें तें पूण म्हजे मोती येतालें बेश्टें येता देंवचार आतां म्हाका खबर आहा की कोण घालतालो तो मोती तें म्हाका मेडिटेट करपा तें सो मागीर कितें जालें आमी लॉकडावना आसलेलो न्हू टायम टेबल केलो वेन वी स्टार्टेड लिसनींग तेन्ना आमकां देवाच्या उतराची ओळख मेळपा लागली आमी जेन्ना बसोन चोयताले तेन्ना ब्रदराची टिचींग आनी ही ओळख मेळटा ती completely different from whatever I had learned my whole life. Okay, आनीक तेन्ना म्हाका कळोन येयलें की हांव ल्हान आसतना म्हगे मामा बरो ना तेन्ना हांव प्रेयर कितें करतालें हार्ड चड करतालें चड सामकें लायक चड प्रेयर केल्यार देव आयकता म्हणून सो ती फोट म्हाका कळोन येयली की आमी चड प्रेयर केलें म्हूण देव आमची मागणी आयकना आमी कितलें भावार्थ आहा आमी ते प्रेयर कोत्ताय तेजेर डिपेंड आहा ते प्रेयर आन्सर जावपाक ओके सो आमी देवा इन न्यू टेस्टमेंट कितें नये करारांकू आमची कामांनी आमगे प्रेयर आन्सर जायनाय नॉट आवर वर्क्स बट बाय फेथ इन ओल्ड टेस्टमेंट इट वॉज बाय वर्क्स आमकां प्लीज करूंक पडटा लायक फॉर एक्झाम्पल बाय फॉलोइंग सर्टन set of command for example only if you keep the law तुगेले जातालें बरें रायट आतां न्यू टेस्टमेंटान कितें Jesus has fulfilled the law आनी आतां जेजून आमकां सगळें फुरसार मरोन दिलोलें आहा आतां आमचें काम फकत तें भावार्थान घेवपाचें सो एश कोन्न आमकां कळो लागलें आमकां बसोन टिचींग आयकतालें तेन्ना आनी हें कळोन येता कळोन येवपा लागलें देवान मामा व्हरोन आसलेलो मुगेल्या पूण देंवचारान सिकनस धाडलोलें आमकां बायबल कितें सांगता thief comes to steal, kill and destroy but Jesus has come to give us life and life in abundance, right? ओय सो तें कळोन येयलें तेन्ना हांव चिंतपा लागलें अरे आख्खें लायफ भर देवाक ब्लेम केलो देवान मामाचेर दुयेंस धाडलें कॅन्सर आनी तेका वयलो म्हणून पूण तो एक्चुअली कोण आसलो तो देंवचार लिपोवन देवाचें घालून सगळें आयकता ओके सो तें कळोन येयलें आमकां मागीर आमी कितें केलें आमी जेन्ना जशीं शिकतालीं तेन्ना आमगे जिवितां आमी सुदारप करतालीं करेक्शन्स करतालीं फॉर एक्झाम्पल आमी प्रोवर्ब्स 18:21 म्हणलें थंय जिवीत आनी मरण जिबेर आहा सो आमी आमचें उतर सांबाळपा लागलीं फर्स्ट थिंग वी डीड वॉज आमचीं उतरां करेक्ट करपा लागलीं आमी कितेंय उलयनासलोलीं तेन्ना आमी चिंतून उलयतालीं तेन्ना फोकाण बसून करपा वचना आहलीं चड कितें फोकाणान बसून रॉंग कितें म्हणून वचना आहलीं बिकॉज आमकां कळोन येयल्लें बिकॉज बायबल सांगता तें नॉट जस्ट एनीवन रायट आनीक तें जालें मागीर 1 Peter 2:24 आतां आमगे मागणी केश कोन जावपा लागली जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पिकोवणी मेळल्या आमी केन्ना मागोना मागीर जेजू म्हाका पिकोवणी दी म्हणोना आमी जेन्ना आमी हें टिचींग आयकलें तेन्ना सो व्हेरी इम्पॉर्टंट इज करेक्शन्स जेन्ना तुका बायबल सांगता अमकें आनी तूं तुगे जिवितान रॉंग करता रोखडें करेक्ट करपा जाय बिकॉज तूं आयकोता आनी तुगे जिवीत सदांचे भशेन चलयता देर इज नो पॉयंट इन फायदो ना जालो आयकोन न्हू टिचींग तूं करेक्शन्स करना जाल्यार जिवितां तूं तें रॉंग करता तें रायट करना जाल्यार येस शिकता तें एप्लाय करपा जाय न्हू आमी ना जाल्यार फळ केश कोन मेळटलो आमी बसून फकत देवा उतर आयकलें म्हूण जायना आमी मोतीं घेवन तें
ते आमगे थिंकिंग जे रॉंग चिंतप आहा ते बदलपा जाय की देवा उतर कितें सांगता त्या प्रमाणे न्हू. हय सो दॅट ते आमी केले बारीक बारीक सगळे. आनी आमी फकत देवाचें उतर आयकताली दीस आनी रात. आमकां कितें जाय आमी मुद्दम बसोन नाय देवा उतर आयकपाक फोर्सान अशें यू नो. तें देवा उतर इतलें बरें आहलें आमी जेन्ना आयकोनाहलो तोहलें. सो तें देवा उतरानू आमकां ओडून वयली बसपा थिंगा बसोन आयकोपा बिकॉज सो इंटरेस्टिंग आहलो तें. इट वॉज कंप्लिटली डिफरंट. इट वॉज अट्रॅक्टिंग अस. न्हीद पासून पड नाहली न्हीद पड नाहली तेन्ना त्या दिसांनी बिकॉज नेक्स्ट डे कितें शिकयता काय ब्रदर म्हणून बिकॉज हे न्यू न्हू सगळे हे न्यू सगळे. आनी आमी कितें करताली हांवें काल मेन्शन करून नाहलें यू नो. आतां ब्रदर म्हण तूं कितें शिकयता फॉर एक्झाम्पल तो स्पिरीट सोल बॉडी उलयता ओके. आनी तो फेथ टॉपीक शिकयतालो तेन्ना. तो स्पिरीट सोल बॉडी शिकयता आनी आमकां खबर नाहलेली वॉट इज स्पिरीट सोल एंड बॉडी. आमी कितें करताली बरोवन दवरताली आमकां कितें समजलें ना तें ब्रदरालें. आनी परतून त्या चॅनलाचेर वयताली JCILM आनी सोदतालें तो टॉपीक व्हिडिओ मेळत जाल्यार. सो दॅट आमी तेजी डीप स्टडी करपा सो दॅट वी कॅन अंडरस्टँड वॉट ही इज टॉकिंग अबाउट यू नो. आमी इस्कॉलांक कशें करून शिकताय कितें कळना जाल्यार गुगलाचेर टायप हें करून लायक आमी गुगल नाहलो म्हणटा तेन्ना. पूण यू नो कितें कळना जाल्यार कोणाकूय विचारतालो वचोन कितें समजना जाल्यार or you know in a lesson there is something a point if you don't understand that तूं टिचरी वचोन विचारताल न्हू. सो इन द सेम वे आमकां कितें कळना तें आमी वचोन रिसर्च करताली सो दॅट नेक्स्ट डे आमकां समजोवपाक सोंपें पडपा. सो या दॅट्स वॉट वी डीड बारीक बारीक कितें रेमा एंड लोगोस वॉट इट इज ब्रदर अशें उतर उलयतालो आमकां कळना तो कितें उलयता. सो आमी वचोन रिसर्च करताले तेगेल्या चॅनलाचेर इफ एनीथींग ही हॅज स्पोकन अर्लियर कितें तर म्हणलोलें हा तेजेर शिकोवन दिलोलें हा जाल्यार. सो इतले भितर डीप वचोन आमी शिकतालीं तेन्ना. फर्स्ट टायम एवर आमी बायबल शिकतालीं. वी वर नॉट रिडींग इट. आमी वाचना आहलीं आमी शिकतालीं बिकॉज ऑल आवर लायफ आमी वाचलो बायबल वाचून काय समजल ना. काय समजना. हांव पयलीं वाचपा लागलें तें सगळें नांवां मेळ्ळो म्हाका सगळीं त्यामुळे कितें किसां बायबल कांय समजना. मागीर या मागीर ब्रदर टू ब्रदर टिचींग कळोन दिलें हाव टू स्टडी बायबल कितें करून शिकपा तो. हय सो तें जालें आनी ह्या टायमार म्हाका कळोन येयलें की म्हाका प्रेग्नंट जावपाक व्हडलें डिफिकल्ट न्हू. जेजून ऑलरेडी दिलो हा हिलींग. हांवें फकत तें एक्सेप्ट करूंक जाय दॅट टायम आय विल बी प्रेग्नंट म्हणून. And आमी इतली हॅप्पी जाली तेन्ना आनी ब्रदर वॉज टिचींग ऑन Mark 11:24 whatsoever you desire believe that you have received it right and it will be yours. तुका कितें तूं देवाको मागता तें तुका मेळ्ळें म्हूण समज आनी तें तुजें जातलें हें देव सांगता न्हू Mark 11:24 आनी तेन्ना वी वर सो हॅप्पी about it that आमगेलो now what we have to pray that it is already done म्हणून. So and the other scripture was confidence in God 1 John 5:14-15. थिंक सांगता देव आमकां आमी जेन्ना मागता. राव बाबा मातशें राव बिनिवा. रेश्मा शेअर करून जाता बाबा. सिस्टर ओके मार्कू 11. सो तुमकां सगळें समजता न्ही बाय. जेनिफर मीना जॉयसी हय सिस्टर ते सांगत ते समजता न्ही. जेनिफर म्यूट कर बाय. तांबडे बटन आहा तुजे बोट लाय. हॅलो. सो समजना जाल्यार क्वेश्चन विचारे आहा. हय सो काय बरें देवागे उतर आयकिलें आनी ते देवागे उतर तांकां समजी काय मेळ्ळी. ते देवागे उतर ती सोदीत गेली आनी थिंग बसून तें दोड काडना आनी कानूय कुशीन काडना आनी ते मागीर ती शिकपा लागली. कितू टायम काडलो तो चोयतानी. ते एक्सरसाइज केलो ते लिस्ट थिंगा उरले. आनी दोगांयनूय केलें. दोगांय एकठांय बसोन केलें. प्रेज गॉड. ओके चल वाच बाय. रेश्मा वाचिता वाच. कोण आपल्या काळजान दुबाव धरिनासतना आपूण म्हणटात
ते जातेले म्हूण बावाट धरून ह्या दोंगराक म्हणटी हांगासुरलो उठ आनी दोर्यांत वच ते तांचे सोरी घोडटले म्हूण हांव तुमकां खरें सांगता त्या पासत तुमी प्रातून म्हापश्यात तितले तुमकां मेळ्ळें म्हूण बावाट दवरात आनी ते तुमचेंच जातले म्हूण हांव तुमकां सांगता. सो तेंगे ते कन्सीव जावपाक तांकां ते प्रॉब्लेम जातले जायना ते चिंतिल्ले ते तांगे व्हडले माउंटन आसलोले व्हडलो दोंगर आसलोलो ते ताणें मागीर कळ्ळें ते देवागे उतरान तो दोंगरा तांच्या मुडपा जाता म्हूण तूं उठ आनी दोर्या वच म्हूण कळ्ळें आनी भावार्थान म्हणून जाता आनी भावार्थान तें जालें खरेंच सांग जालें म्हूण विश्वास धरून जाता. सो ते तांकां कोडून आयलें मागीर चोय कितें जाता. येस होय ते कळोन येयलें आनी दुसरें 1 John 5:14-15 थिंगा आमकां देव कितें सांगता आमी जे मागणें मागताय तें देव आयकोता आनी तें आयकोत जाल्यार तो बरोवया स्क्रिप्चर बरोवन दवरया मागीर बायबलाचेर चोया हा 1 John 5:14-15 yes जॉयसी तू वाचित बाय 14-15 कितेंय आमी देवाक कशे पोरमोणे ताचे लागीं मागूं तो आमकां आयकोता ताचेर हो आमचो पूर्ण विश्वास आसा आनी जोर सोगलीं आमची मागणी तो आयकोता म्हूण आमी जाणा तर जें आमी ताचे लागीं मागलां तें आमकां मेळ्ळें म्हूण आमकां खात्री आसा. प्रेज गॉड. वाव थँक यू जीसस या सो कितें सांगता आमकां देव की आमचें तो मागणें आयकोता सो आमकां केद्दे व्हडलें अश्युरन्स हें की आमी जें मागताय बट कोशको मागताय अकॉर्डिंग टू हीज वील तेज्या हिंगा आहा तें आमी ताचे लागीं लायक इंग्लीश बायबलां आहा अकॉर्डिंग टू हीज वील म्हणून यू नो तेजे खोशे परमणे सो वॉट इज हीज खुशी मेळता आमकां तेगे बायबलां देवाचें उत्तर सांगता आमकां तेजी खुशी कितें आनी तेजी खुशी कितें तेणें आमकां ऑलरेडी तेज्या गायांनी पिकोयलाय नो सो दॅट मिन्स देव आमचें बरें चित्ता म्हूण आमकां कळोन येता ह्या हेजेर तेजी खुशी कितें आमकां तेणें ऑलरेडी पिकोवणी दिला आतां आमी मागताय तें मागणें तो आयकोत जाल्यार तो तें आमकां मेळ्ळें म्हूण आमकां खात्री आसा आमकां कॉन्फिडन्स आहा की आमकां ऑलरेडी तो दितलोय बीन म्हणून तेणें दिल म्हणून सो जेन्ना आमी हें आयकल न्हू दॅट आमगे देव आयकोता मागणें आनी तो मागणें तो आयकोता तितलें आमी दिता म्हणून आमी इतली हॅप्पी जाली आमी सेलिब्रेट स्वत मानलें फर्स्ट ऑफ ऑल यस स्वत मानलें तो पयले सिच्युएशन तो सांगता मार्क 11 स्वत मानता मेळ्ळें म्हणटा आमकां सो आमी स्वत मानलें स्वत मानपा आमी लेबर केलो जाय तो सो तें सो तें स्वत मानप म्हणल्यार नॉट इजी रोखडें तेजें स्वत मानपा जायना वाजून हें कशें सो तुका लेबर करूंक पडटा यू नीड टू तकली सुजमोवपा जाय अंडरस्टँड दिवपा जाय लायक टू रीड एंड बिलीव ऑन द वर्ड सारकें लेबर म्हणजे बसोन ते शिकप वावर करपा जाय होय तोकोस घेवपा जाय होय होय फॉर एग्जाम्पल स्कॉला एग्जामी पयलीं कितको शिकतालीं पयलीं रायट आमी फकत वाचून वचना आसली न्हू होय सो तुमकां पयलें ओ जिजस प्रे फॉर मी आय प्रे फॉर यू भुरगीं नाय जेजू म्हाका भुरगीं दी म्हूण मागतालीं ती तुमी तुमकां मागीर तें स्वत कळ्ळो तशें कळ्ळें हारे मको कित्याक मागताय रे तुमकां ऑलरेडी दिला तुमकां विश्वास दवरूंक जाय तुमकां खात्री आसूं जाय तुमकां आपूण मुगे उतराची तुमकां ऑलरेडी दिला आपणागे खुशी तुमकां दिवपा तें समजून गेल्लें होय आमकां तेजी जोय तें कळोन येयलें आनी
What we did, we celebrated. Yeah. You made a cake. Tell them. केक केलते त्याचं केक केले आणि सेलिब्रेट केले. भुरगे ऑलरेडी आहा म्हण. हा म्हणून हा म्हणून. सो Wow, brother, sister, praise Jesus. फेथ म्हणलं की नाही, फेथ म्हणलं ऍक्शन. Celebration. Action is like faith is action. तू तो बिलीव करता, act on it. Yes. Believe करता. जेजून तेंकां बर केलें तेन्ना तोट्यांक बीन उठ आनी चल म्हणलें न्हू, तो होय. तेंकां बर करून थिंगा बसाय म्हूण सांगून गेलो, उठाय ना. म्हणलें तेन्ना हाती दिवन ओर काड तेंकां. सो फेथ इज नाव यू बिलीव, नाव यू एक्ट लायक यू. तूं जेन्ना स्वत मारला तूं बर जाल म्हणून ना, तूं एक्ट तूं एक्ट कर. बिलीव तूं बर जाल म्हणून न्हू. इट इज एक्शन. तूं बर जाल्ल्या भाशेन दाखय. होय, दाखय. तूं बर जाल म्हणनाका आनी ओगे थिंग कुशी काण बसनाका. बर जाल म्हणून दाखय. होय. फॉर एग्जाम्पल लायक आमी कितें केलें तें आमकां जेन्ना कळोन येयलें की आमची बेबी ऑलरेडी प्रेझेंट, जेजून आमकां सुमोतीच्या शिरापांतली भायर काडलें. कर्स ऑफ द लॉ, कर्स ऑफ दॅट आमकां शिराप आहलो बॅरनस. आंटी कितें म्हणटाय तेका बॅरनस कोंकणी? ते कोंकणी ते कितें म्हणटाय बॅरनस भुरगे नापलोले. होय. वाचतें ते आनी उतर म्हणचे न्ही ते नाका. येस. या सो ते मागीर वॉट एवर कितें जे प्रॉब्लम्स आहाय भुरगीं जावपाक त्या शिरापांतले आमकां देवान काडलें म्हणून आमकां जेन्ना कळोन येयलें तेन्ना वी सेलिब्रेटेड. नाव दिस सेलिब्रेशन, हें सेलिब्रेशन आहलें आमकां आमच्या काळजांतल्यान आमी बिलीव केल्लें. सो ते काळजांतल्यान येयली खुशालकाय सामकी. सो ती काळजांतल्यान खुशालकाय येयली तेन्ना आमी सेलिब्रेट केलें. होय, की आमी जाल म्हणून आतां आमी कसली भिवपा गरज ना म्हणून दोतोरांची ना आनी कोणाची. इट्स ऑलरेडी डन. आमी फकत बावार्थ धरून जाय म्हणून आतां. सो देन वी जस्ट देन आमी चड आनी चड शिकोत रावलीं. दीस आनी रात शिकतालीं. दीस आनी रात शिकतालीं आनी तितून मदें ती आसमा जी आहाली ती गेली. हांवें काय मागलें ना देवा कडेन, यू नो. मागीर पळय थोडे लोक म्हाका विचारतालो केन्ना क्वेश्चन करतालो, अरे कितें जालें भुरग्याक कितें जालें म्हणजे. सो तेन्ना म्हाका लायक एक कॉन्फिडंट येयलें की नेक्स्ट टायम हांव तर गोंय वयता न्हू जाल्यार आमी 2 जाण वचपाना, 3 जाण येता म्हणून. प्रेज गॉड. इतलें केलें मनान दवरलें. बट कांय एविडन्स नाहलो. तो ओगी तोंडतुकल्या म्हूण नाहलो, तो सांगतालो तेंकां. हांव लोकांक सांगतालो तें कोण जाता तेंकां नेक्स्ट टायम तूं पळयता म्हणून. ते कोणी एकल्यान म्हाका विचारलें लेगून तूं कितें प्रॉब्लम आहा रे. कांय प्रॉब्लम ना, कोण सांगलें प्रॉब्लम आहा म्हणून. बट एक्चुअली प्रॉब्लम आहलो. बट हांवें देवा उतराची स्वता मारलें. देव तो सांगता आमकां वी ऑलरेडी हील्ड सगळ्याक. तें उतर स्वता मारलें आनी तेंकां सांगपा लागलो कितें पळय नेक्स्ट टायम तुमी गोंय वयता तेन्ना आमी 2 जाण चोवपाना, 3 जाण चोयतलीं. Yes, that was the confidence, but that was later, much later, when आमी जेन्ना चड आनी चड देवा उतरां येयलें तेन्ना. बट हें आमी आतां फकत स्टार्टींग केलें न्हू हियर. बट आमी स्टार्ट केलें तेन्ना कितें जालें, आमी दीस आनी रात आयकतालीं न्हू, आमकां न्हू रोडो येतालें मोगान देवाच्या. आमी रडटालीं दोगांय बसोन, लायक देव इतलो बरो म्हणून. आमकां इतलो लायफ आख्खें आमकां खबर नाहली इतलो बरो म्हूण देव. यू नो आमी कितें जाल्यार देवाचें कान घालतालीं न्हू. देवा जाय म्हूण जालें. जिवितांत कितेंय जावं देवा जाय म्हूण जालें म्हणटालीं. इवन रॉंग जावं रायट जावं. बट एक्चुअली नो, आमच्या हातीं आहा आमचें जिवीत. देवान आमकां दिल्लो आहा न्हू चूज करपाक बरें आनी वायट. सो आमी जिवितांत जें वयताय तें आमी चॉयस केल्लो फाटल्यान. फॉर एग्जाम्पल आमी जें चिंतोन आमी आतां म्हणलें तें आमी मेडिटेट करून आमी भुरगीं जातलीं काय ना, आमचेरूय हाडलें. देवान धाडून ना तें. सो आमी हें सगलें आमच्या मतीं येवपा लागलें, अरे द होल लायफ आमी देवा ब्लेम केलो. बट देव इतलो बरो. देव म्हणलेलो मोग म्हणलेलो आहा, तें लायट उजवाड. आनीक तेन्ना आमी देवाच्या मोगान आनी इतली रडटालें, बेश्टें रडो येतालें म्हाका. जेजू म्हजे पासत मेलो म्हणून हुडसार. पयलीं कितें दिसता म्हाका, जेजू सगल्यां पासत मेलो. वय सगल्यां पासत मेलो, पूण म्हजे पासतूय मेलो तो. हांव जरी तर संवसारांत एकलें मनीस आहलें जाल्यार पासून तो येवन म्हजे पासत मोत्ता आहलो. हें जेन्ना म्हाका कळोन येयलें, तो म्हाका पर्सनली म्हाजे पासत मेला, वी यूज टू क्राय. हांव एकलें न्हू, पूण तोय बीन मोगान देवाच्या इतलें. आनी पूण तें केश कोन जालें, एक दीस आयकोन जावं ना. दीस आनी रात आमी देवाच्या उतर बसोन आयकतालीं. पयलीं आमी कितें रितीरा वयता तेन्ना बीन न्हू, रितीरा गेलीं घराको येयलीं पोत्तून संवसारी जिवीत जेवपा लागलीं. यू नो पयलीं हांव वयतालें तेन्ना चड रितीर अटेंड केलें नाय. हांवें कित्याक केलां तें, म्हगे मम्मा बरो नाहलो म्हणून तेन्ना. सो पयलीं वचप रितीरा वचप घराको येयलीं पोत्तून आहा तें.
तिरा आयकलो तें भायर तकली भायर यु नो. पूण हियर हिंगा आमी कितें कोत्तालीं दिसांनी रात तितूंक आहलीं आनी जें शिकतालीं तें आमच्या मोतीन दवरतालीं आनी एप्लाय कोत्तालीं जिवितांत. सो हें करून करून ती आसमा गेले. आसमा प्रे करून हांवें यु नो ओन्ली बाय सिटींग थिंगा देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन 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 हें सगलें देंवचाची सगलीं आहलोलीं दुयेंसां आनी कितें वायट बॅड हॅबिट्स एडिक्शन्स हें सगलें आमी सोडपा लागलें यु नो. निवड आमकां केली ती तुका सोडून गेली. ओय ती सोडून गेली आमकां. आमी ताजे फाटल्यान धांवनाय आमी सोडपाक सगळे बॅड हॅबिट्स एंड ऑल. आनी आमचें तें जालें मागीर आमकां टीव्ही चोवपा पासून यु नो आमकां येना आहलोलें दिसना आहलोलें टीव्ही चोवपाक. टीव्हीचेर यु नो पयलीं आमी सिरियल चोयता आनी कितें मुवीज चोयतालीं म्हण न्हू यु नो तें पसून चोवपाक गेलें डिझायरूय गेलो. फकत देवा उतरूच सामकी भूक लागपा लागली आनी तान लागूंक लागली देवाची उतरूच आयकोपा दिसांनी रात. आनी या तें करून आनी हे गेलो हात. टेल अबाउट युअर हँड जॉयंट. शोल्डर म्हाजो पयलो भायर सरतालो भुरगो आसतना कितें केल्लें बाय केन्ना केन्ना सडनली भायर सरतालो. सो तो लेवन हील जालो ऑटोमॅटिकली आमकां खबर लेवन घेवन हील जालो तो दॅट इज फायन. सो आमी कांय प्रेयर करना शोल्डरार कांय करना. सो तें उतर देवा शिकता 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 सगळी लाख्खे बॉन्डेजीस आनी सगळें लाख्खें हिलींग एड जालें. सो एक हें आहा पळय स्क्रिप्चर seek his righteousness and his kingdom and all these things will be added unto you. Yes. And Matthew also 6:33. yes, and also walk in the spirit and the desires of your flesh will leave you, something like that. Right? तू तेन्ना देवाच्या उतराचेर हे कोत्ता चलता देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक लागता. हें सगलें आहा तें संवसारी तुज्या तुका सोडू नाका. संवसारी वस्तू तुका सोडून वयताय हें देवाचें उतर सांगचें आमकां. आनी पूण तेन्ना आमकां हे हो स्क्रिप्चर खबर नाहलोलें. हें आमकां खबर नाहलें. पूण हें आमी जिवितांत पयलीं जालें तें चोयलां. लेटर वी डिस्कवर्ड दॅट हें खरें देवाचें उतर हेंय सांगता म्हणून की आमी जालें तें जिवितांत यु नो. आनीक जालें मागीर वी वर लायक यु नो पोत्तून देवाचें उतर आयकोत आहाय आमी 2 म्हयने 2 months or 2.5 months 2.5 months or something. 2.5 म्हयने आमी दीस आनी रात देवा उतर आयकलें. That was in lockdown. It wasn't for a week. It wasn't for a month. It was for like 2 months, more than a month. Okay. And only because, for example, आमी आख्खे जिवितां ल्हान आसतना शिकलोलें तें आमचे भितर मोतीन भरलोलें आहलोलें न्हू. एक दिसान तें वचपा ना. एक दिसान आमी देवा उतर एकूच दीस आयकोलें म्हण तूं तें सगळें जें भरलोलें आहा मोतीन तें एक दिसान वचना. तें बसोन देवाचें उतर आयकोन 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 तें सगलें साफ जालें. रॉंग शिकवण आहलोली ती संवसाराची. ओके. एंड बाय दीस टायम हांव कॉन्फिडंट आहलें की हांव प्रेग्नंट आहा. आमकां ऑल्सो गिफ्ट ऑफ टंग्स मेळ्ळें तेन्ना त्या 2 म्हयन्यां मदें. आनीक आमी दोगांय टंग्सान प्रे कोत्तालीं म्हाज्या पोटार हात दवरून. आनीक बेबी कडेन उलयतालें पोटार हात धरून. बेबी कांय नाहलें भितर पोटान कांय नाहलें कांय एविडन्स ना कांय ना बेबी ना कांय ना बट भावार्थान बेबी को उलयताले आमी की ऑलरेडी आहा म्हूण स्वत मानताय न्हू आमी. सो आमी जरी तर आमी स्वत मानताय ऑलरेडी प्रेग्नंट आहा म्हणून जाल्यार आमी ऑल्सो एक्शन करपा जाय. सो वी यूज्ड टू टॉक टू द बेबी एंड इमॅजिन. इमॅजिन कोत्ता दोगांय कितें बेबी ऑलरेडी बेबी आहा. सो बेबी को उलयताले आमी लायफ कशें सामकी भुरगीं आहा म्हूण स्वत मानतालीं. ओके. सो मागीर तें कोत्ता मागीर म्हणटा सारकें. Then we continued and we got that. Then we went back to work. आमी पोत्तून मागीर कामाक लागले तेन्ना लॉकडावन बंद जालें. ओके. लॉकडावन बंद जालें आनी यु नो कामार लोक म्हाका म्हणपा लागलो ही तुका कितें जालां. ओय कित्याक हांव गेलोलें घोलीन भियोन कोरोना भियोन गेल्लें आनी हांव कितें म्हूण उलयता तेंचे कडेन. आय एम नॉट स्कॅर्ड ऑफ कोरोना अशें करून हांव उलयता तेंचे कडेन. कोरोना शूड बी स्कॅर्ड ऑफ मी लायक दीस. हांव कोरोना भिना पूण कोरोना म्हाका भिवपा जाय अशें करून उलोवपा लागलें तेंचे कडेन वचोन कामार. आनी दे वर लायक वॉट कोण तो गेल्लो तो म्हूण रावपा घरा कडेन भियोनू. तूं तशें करून उलयता म्हूण हांव गेल्लीं काय तूं गेल्लें काय म्हूण कित्याक आख्खे कामार हांव एकलें गेल्लें भियोन घरा कडेन रावपाक. म्हाका देव आसमा आहलो म्हणून. आनी दे वर लायक सरप्रायज तूं कितें जालां कितें केलें तुवें जादू बी कितें केलें काय म्हूण 2 म्हयने घरा कडेन रावन. देन हांव तेंकां देवा उतर अशें करून सांगतालें. पूण ते लोक देवा माननाय. ओके. ते आमचे कामार आहाय ते म्हणटाय देव ना. सो
So it was difficult for me. म्हाका तेंक सांगपा खूब आगोड लागतालें. They were like saying me proof दाखय देव हा म्हणून. Okay. So but तरी पूण हांव तेंक केअर करना आहलें. हांव तेंक फकत सांगतालें. आनी what I was telling तेंकां न्हू एविडन्स दिश्टी पडटालो म्हगे जिवितांत बिकॉज ती जाणा आहलीं हांव केसलें आहलो तें पयलीं बिजूड आनी आतां कशें को उलयता तें. आनी ती जाणा आहली म्हाका आस्मा आहा म्हणून. हांव तेंक कामार मॅनेजराक फोन करून सांगतालें म्हाका आस्मा अटॅक येयला हांव कामार येवपा शकना. सो तो जाणा आहलो म्हाका आस्मा आहा म्हणून आनी आस्मा आतां ना म्हणून. आनी आख्खो वरोसभर म्हाका कांय जावना. That year 2020 till I got pregnant, that full year when I was at work, केन्ना दुयेंत पडना हांव. आनी तेज्या पयलीं I used to go sick. हांव खूब दुयेंत पडटालें पत्तें. फोन करून सांगप पडटालें हांव sick आहा कामां येना. But he also saw that. तो आहा तो म्हाजो मॅनेजर म्हणपा लागलो. तो पयलीं म्हणटा म्हाका देवा उतरां येवचे पयलीं कितें म्हणटालो देव आहा म्हाका प्रूफ दाखय. मागीर तेणें म्हगे जिवीत चोयन तो एक दीस म्हणपा लागलो आपूण म्हणना म्हणून देव ना म्हणून आनी आपूण म्हणना देव आहाय म्हणून. कित्याक एक दीस येतलो मे बी हांव बिलीव करपा शकत देव आहा म्हणून. सो तेंच म्हणटा तें म्हाका व्हडलें आहलें बिकॉज तेणें जिवितांत म्हगे चेंजीस चोयल्ले. सो ही वॉज ही न्यू इट दॅट कितें तरी आहा हेगे जिवीत चेंज जाला बिकॉज हांव तोहलें नाहलें पयलीं. सो या दॅट वॉज अ बीग थिंग फॉर मी की हांवें कोणाकूय देवाची उतरां हें दिलें म्हणून त्या मनशाक जो देवाचेर विश्वास दवरना तो देव ना म्हणटालो न्हू पयलीं. सो तेका मातशी आयडिया मेळ्ळी देव आहा म्हणून. And so it's in process. He will accept Jesus at some point. And yeah, okay. So what happened when we continued, continued. एक टाइम येयलो की हांव म्हणपा लागली कितें जाता कांय जायना. I'm not pregnant yet. Okay. And डावट कसो डावट येवपा तुम्ही लागले. सगळ्यांक सांगपा लागली प्रेग्नंट आहा आनी तुम बवार्थान प्रेग्नन्सी आहा पूण प्रेग्नन्सी येयना. मागीर ती वारी येयली. तुम पटकून ती चिंतना सोतावपा लागली. होय ती चिंतना सोदावपा लागली की आमी इतली सामकी आनी जाता जायना. होय सी हे थॉट्स येताय. सी आमकां न्हू आमच्या मोतीं थॉट्स येतायच न्हू कितना थॉट्स येताय आमचे केन्ना मोत एम्प्टी आसता ना केन्ना आसना थॉट्स येतायच सो हे थॉट्स येताले आमच्या मोतीं आतां हे चड जावपा लागले. बिफोर कितें जातालें थॉट्स येताले पूण आमी देवाचें उतर घेवन देवाच्या उतराचेर स्वत मानतालीं. तूं म्हाका सांगनाका हांव प्रेग्नंट ना म्हणून हांव प्रेग्नंट आहा थॉट्स येताले हांव हूंय आहा तूं प्रेग्नंट ना तूं. पूण तेन्ना देवाचें उतर घेवन तें आमी सारकें कोत्तालीं आमचें मोत. पूण आतां कितें जालें आमी ते थॉट्स एक्सेप्ट करपा लागलीं हिंगा आनी तेचेर मेडिटेट करपा लागलीं. ओय जायना. सो आतां कितें करपाचें ब्रदराक कॉल करया म्हणलें. आतां आमी आख्ख्या टायमार केन्ना ब्रदराक कॉल करिना सदमाक म्हणून ना म्हणून कांय ना. आमी फकत तेगे टिचिंग्स आयकतालीं. कॉल कितें केलें फकत कितें मेसेज घेवपा लागलो ब्रदर कशें सो कितें रॉंग करता काय म्हणून जिवितां आमचें कितें रॉंग करता जाल्यार करेक्शन करपा लागून त्या कारणान कॉल केलें प्रेयर करपा न्हू. प्रेयर करपाक केलें नाहलें. पूण आमकां कितें दिसलें ब्रदर आमकां कितें पूण सांगतलो अमके कडेन करेक्शन कराय आनी तुमगे बेबी जातालें. दॅट वर्ड ऑफ नॉलेज रिमेंबर वर्ड ऑफ नॉलेज पयलीं आमी सांगता चोय कोणाक कितें प्रॉब्लम आहा तूं तेका वचोन अमकें सांग. सो आमकां कितें दिसलें पयलीं आमी तेका सांगतलो मागीर सांगतलो आनी आमकां कितें मेसेज मेळटली तशें करून आनीक आमी मागीर तीं करेक्शन करतलीं तेंकां. ब्रदरान कांय सांगोना. हें केलें तेणें प्रेयर केलें. होय आमी सांगोलें नाहलें. प्रेयर केलें तेणें बट कांय जावना. आफ्टर प्रेयर करून आनी कितें जावना. सो टायम बिकेम टू नो ब्रदरान कितें म्हणलें आमकां मोतीच्या शिरपांतले भायर काडलाय न्हू गॅलेशियन्स 3:13. तो स्क्रिप्चर दिलें तेणें आमचे कडेन आनी मागीर तो मेडिटेट करपा लागले आमी तो शिकोवपाक लागले आनी ते ब्रदरान कितें सांगलें म्हाका तो स्क्रिप्चर घे सगळी काबार करया म्हणलें हाका कर्स आहा तो. सो तो स्क्रिप्चर घेयलो आमी मेडिटेट करपा लागले ते स्क्रिप्चराचेर आनी सगळी ते सोजमिकाय घेवपा लागलीं कितें तें सारकें सगळें आख्खें तें आख्खें मेडिटेट केलें सोजमिकाय गेली तरी पूण कांय चेंज कांय ना कितें ना. सो बेजिकली इनपेशंट आमकां बेगीन भुरगीं जाय आहलें. पासियन्स पिड्यार जावपा लागलें. आतां शैतान सारको भितर येवपा लागलो मनांत. आनी तो कित्याक भितर येयलो आमी अलाव केलें म्हणून आमी ते थॉट्स एंटरटेन केले परमिशन दिलें. येस आनीक पोतून देन वी केम करेक्शन केलें थिंगा आमकां कळोन येयलें की आमी वी शुडंट बी डुईंग दीस. आमी सुसेगाद
पाशेंस काडून त्या उतर शिकोंक जाय. आमची more and more deep वयता तितले आमकां more सुजमिका मेळटली, and that's what we did. We went and studying. Now at the end आतां कितें म्हणलें जाण तूं, थंय पोत्तून आमी we were like आमकां बेळसांवच्या फाटल्यान धांवताले आमी. बेळसांव दीत तो जेजू फाटल्यान धांवना आहली चोड धांवली जेजू फाटल्यान, बट समवे आमकां आमच्या काळजां कितें आहलें, भुरगीं बेगीन जाय आहलें. भुरगें जाय आहलें. मेन फोकस भुरग्याचेर घालो. हय. सो भुरग्याचेर मेन फोकस आसतना कांय जावना. हय. देवाचें उतर शिकताले आमी खरीं, पूण सॉरी क्वेश्चन. सो तुका आतां अस्तमा गेलोली न्हू तूं देवा उतर आयकून, जेन्ना तुका पोत्तून बरी येयली चोय खरें आहा हांव प्रेग्नंट ओ ना कित्या जायना, तेदो तुका तें चिंतून येवना देवान चोय आपणा आत्मा आहलोले ते आपणा जिवितान ना. सो तो गॉडली थॉट येयना आहलो मनाक तो विश्वास येतालो तो सगळे येताले, पूण ते येताले पूण डॉमिनंट थॉट खंयचे आहले, हें जालें ना पूण तें जालें पूण हेंय जावंक जाय न्हू, अशें करून चिंत्तालें हांव. तो थॉट मागीर कितकोन भायर उडयता तूं? Which thought about dominant thought? Okay, हिंग dominant thought हांवें entertain केलो न्हू. एंटरटेन केलो तेणें, भायर उडयलो ना तेणें. भायर उडयलो ना. तेका लागोन आमी पाशेंस नाहल्या भशेन जालें न्हू, because I didn't put it out. Allow केलो. Yes. तेंगे इंटेंशन कितें जालें, म्हाका जाय भुरगीं आतां. कित्या जायना. सो देवाचे सान तेंगे उतर मातशें फॉल्टर जालें आनी ती बेसांवाची येयली. बेसांव जाय कित्या जायना. सो instead of the blesser, they started asking the blessing. Yes, but before we were after the blesser. But see how we came to the blessing again, Potun. The thought, yes. Okay, so then कितें जालें पोत्तून आमी कितें चिंतलें, आमी विजन बरोवया according to Habakkuk chapter 2 verse 2. Yeah. तें विजन बरयलें. देव सांगता न्हू तुमकां जाय तें बरोवया तें, आनी तें टायम according to the time येतोलें मुखार. आनीक ना तेज्या पयलीं आनीक टेस्टमेंट चोयलें आमी, कोण एकलें विजन बरयता आनी अमक्या दिसा तेका अमक्या मान सेट करता, अमकें मान सेट करता आनी विदीन त्या मानता तेका तेंगे जाता भुरगीं त्या टायमार एक्झॅक्टली त्या टायमार विजन बरयता त्या टायमार. सो आमी कितें चिंतलें त्या भाशेन आमी विजन बरोवया, अमको देवा टायम सेट करया आनी भुरगीं जातालें सेम. तें जालें न्हू, आमकां कितें But we don't know how much effort she had put, behind. तेणें कितले लेबर केल्लो तो तेगे मायंड रेस्टा हाडपा. We don't know about that. आमी फकत टेस्टिमनी चोयलोली एंड रिजल्ट. ओके, आनी सो आमी कितें केलें आतां म्हणलें कितें आतां ह्या वर्सा पयलीं भुरगीं जाय आमी टेस्टिमनी बरोवया विजन बरोवया आनी ह्या वर्सा पयलीं आमी बेबी जाता म्हणून. सो बरयलें आनी आमी म्हणटाय तें बरे भशेन. आनी एंड ऑफ द इयर येयलो, दुसरी जानेवारी येयली, भुरगे नो सायन. आनी that time we were like, हें कित्याक आमी करलें ना, आमगे सगळे प्रेयर तर आन्सर जाताय आतां, हें प्रेयर आन्सर जायना, आनी भुरग्याचे कडेन कित्याक ब्लॉकेज आहा अशें करून मतीं येवपा लागलें. आमी पातोक लायक सीन कॉन्शियसनेस येवपा लागलें. आमी हाव टू एक्सप्लेन दॅट, कितें वायट कितें आमच्या जिवितांत कितें आहा उरलें काय काबार करपा जाय म्हाका, ते भाशेन कितें थॉट्स येवपा लागले. गिल्ट कशी कितें म्हणजे खंय तर करेक्शन करपा जाय आमी आमच्या जिवितांत, तेका लागून आमी गुन्यांवकार. पूण एक्चुअली कांय ना, आमी सगळें जेजून नितळ केलेलें आहा. वेन यू बिलीव रायट, ओन्ली वेन यू बिलीव आमकां जेजून सगळीं पातकां धुवन आमकां नितिवंत केलाय, रायचस केलाय. चूक खंय जाली, आमी तें कॉन्फिडन्स पयलीं आहलें तें थिंगा धरना, स्ट्रॉंग धरना. कॉन्फिडन्स आहलो आमचो, कॉन्फिडन्स आहलो म्हणजे मातशे मोहिनी गेले, मान्स गेले, तशें वयता वयता डावन दुबाव येयलो. पूण दुबाव येवपा फर्स्ट कारण आय वॉन्ट टू से इट अगेन, वी एंटरटेन दोज थॉट्स. वी यूज्ड टू टेक देम आउट विथ द वर्ड. हे थॉट्स पयलीं येताले पूण आमी देवा उतर घेवन ते काबार करतालीं. पूण आतां देवा उतर घेवन काबार करपाचे सोडून आमी ते घेवन मेडिटेट करपा लागलीं, कित्याक जायना करून. ओके, सो पयलीं आमी इतली सेलिब्रेशन केलें, आमी प्रेग्नंट आहाय म्हणून ऑलरेडी रायट, पूण आमी तेन्ना बिलीव करताले की आमी प्रेग्नंट आहाय म्हणून. आतां आमी म्हणटाय कितें, प्रेग्नंट नाय कशें बिहेव करताय, प्रेग्नन्सी रिजल्टा धाटी धांवताय. बट द बायबल इज सेइंग रायट, वी आर वॉकिंग बाय faith and not by sight. We were doing it before, पण आतां आमी
we were walking by sight here, not by faith. Like In other words, वेवरी जावपाक लागली. बेवरी जावं लागली आनी बायबल कितें सांगता जो मनीस बेवरी आहा लारा सारको तेका आनी कितें प्रेयर आन्सर जाता म्हूण समजनाक आन्सर म्हणून. जावपाना हय हय. जाता म्हण समजनाक येस हय. प्रेज गॉड So see, we were wavering here, okay? And आता since आमगेले vision सारखी जावना म्हणून आमी जोसलीन सिस्टर रिकॉल केलो आनी ते किचारपा ओके what is that we are doing wrong. आमी vision बरोवप wrong केलें, देवा टायम दिवप अशें करून देवा टायम दिवपा जायना आमी टायम दिल्यार जाता हें म्हाका जाण जावपा जाय आसलें. तो आमकां कॉल करता जाण कॉल करता फकत शिकपा उतर शिकपा, घेवपाचें वय, प्रेयर वय. करपा न्हू हय. प्रेयर करपा न्हू फकत शिकपा उतर कित्याक आमकां आमच्या जिवितांत करेक्शन करून सामकें सगळी सारकें करपाचें आसलें कितें रॉंग जालें कितें रॉंग आहा जाल्यार सो तेका सिस्टरी कॉल केलें आनी द फर्स्ट थिंग शी मेन्शन टायम म्हण आमी तेका कांय सांगूंक ना टायम लिमिट आमी लायक वॉट आनी आमकां सामकें तकलेन येयलें तें आमी देवा टायम सेट करता पयलीं सेट केलो म्हणून जोसलीन सिस्टर म्हणपा लागले तुमी देवा टायम दिवं जायना आमकां अमके टायमार भुरगीं जाय म्हणून अशें म्हणपा लागलें आमी तेका सांगलें नासलें आमी तें विजन बी बरयलो आमी पयलीं तेका पळयत आत्म्यान सांगलें आनी तेणें आमी पळयत आत्म्यान तेगे तोंडांतल्यान आमकां सांगलें सो इट वॉज लायक कन्फर्म देव उलयलो तेगे तोंडांतल्यान तुमी टायम दिताय काय म्हणून आपल्याक ओके नेक्स्ट डे कितें जालें नेक्स्ट डे ब्रदर जॉन्सन परतून प्रिचींग आयकुपा लागले आमी दोगांय सो थिंग ब्रदर जॉन्सना कितें सांगलें तेंकां अरे ब्रदर जॉन्सन तुमी एनी कोणी भुरग्यां कडेन तें हेडपा शोवपा नायफ दिता काय म्हण इज इट डेंजरस ना काय म्हण नायफ दिवन भुरग्यां कडेन सो या ती नायफ डेंजरस भुरगीं मागले रोडले देखून यू कॅनॉट गिव नायफ नायफ दिवपा जायना सुरी दिवपा जायना तें कडेन प्ले करपाक बिकॉज यूज करपाक कोना आनी तूं जाणा दॅट इज ते डेंजरस म्हणटा का हें जाता म्हणटा काट करता म्हणटा का हातीच काट करतलो वय तें गुंड घालतलो दिवपाना भुरग्या कडेन भुरग्याक दिवपा न्हू सो माल पडटलो माल पडटी हें म्हाजी सारकी मोती उरलें आमच्या दोगांयचे सो डॉक्टर जावपा जाय तो डायरेक्टली डॉक्टर जाता गो म्हण शिकनासतना तो डायरेक्टली डॉक्टर जाल्यार लोकांक मान उडयतालो म्हणून सो हें मोती उरलें हें मोती कित्याक उरलें सो आमी मागीर कितें दिसलें आमकां आमी कितें तर नको हें देवा उतर तेका लागून हें जाता डिले जाता बिकॉज देव हें भुरगीं पळय आमकां आतां आहा तें भुरगें फर्स्ट ऑफ ऑल तेजें भुरगें आमचें सेकेंड सो तो आपणा भुरग्या ही विल नॉट पुट ते डेंजरान घालपाना दिवन हय बापूय आपणागे भुरग्या वायट जावपा दिवपाना वायट जावपा करपाना सो आमकां कितें तर शिकोवंक जाय तें उतर शिकपा जाय सो मागीर एशें कोन्न कळ्ळें तुका सो आमकां कांय आयडिया ना कितें जावपा तें फुडें लेगून आमकां हय बिकॉज बट गॉड न्यू मुखार कितें जावपा आहा तें सो तेका आमी स्ट्रॉंग जालो जाय आसलीं देवा उतरां आनी बट यू नो आमी चो वेवरी आहालीं वेवरी जावन प्रेयर आन्सर जातलो प्रेयर आन्सर जायना वेवरी जावन सो गॉड वॉज trying to teach us right to be strong in the spiritual what you see stick to it म्हणून हालनाकाय आय लायक युअर पॉइंट बेनिवा तुवें म्हणलें तें सारकें म्हणलें देवा जाय आसलोली तुमी आपणागे ओळखी घोट्ट जालो आपणागे उतर तुमी शिकलोली देखून देवान तुमकां तो पनिशमेंट न्ही पूण ती कितें मुखार वचून तुमकां वायट जावपा नाका म्हूण तो तुमकां शिकयतालो आपणागे ओळख शिकलो जाय आसलोली सारकें पूण आमकां त्या टायमार कांय अंडरस्टँडिंग कितें जालें कितें जाता कांय खबर ना बट आमकां एक कळून येयलो कितें देव आमकां शिकयता कितें आनी तो आमकां स्ट्रॉंग करता तें आमकां खबर आसली बिकॉज वी न्यू इट दॅट जीसस इज टेकिंग अस स्टेप बाय स्टेप म्हणून मुखार ओके सो तें जालें आनी दॅट टायम दोजलीन सिस्टरान कितें जालें आमकां तेणें आमकां एग्जांपल दिलो तो फार्मर एक बी रोवपा वयता शेतांत आनी तो ती बी रोयता देवाचें राज कितें देवाचें राज ह्या फार्मरा सारकें जो वचोन बी रोयता आनी न्हिदता येवन घरा कडेन तो थिंगा बसोन चोयीत रावना बियेक वयर सोदता काय ना ती तो येवन घरा कडेन आपलें काम करता न्हिदता वचोन मे बी शिंपता आसतलो एट द मॅक्स रायट तो घालता स्क्रिप्चर घालया बाय तो स्क्रिप्चर घालया सो हितून आनी 15 मिनटां हाय जावपा ना खबर ना खबर जावपा ना दुसरी पाट कंटिन्यू करया ओके मार्क 4 घाल बाबा रश्मा to 28 तुमगे कित क्वेश्चन हाय चोय तुम क्वेश्चन विचारपा जाय बाय अलिशा सेनोरा म्हणून विचारता कोण ते आमगे जेनिफर क्वेश्चन विचाराय गो बाय तांकोडे मार्क 4 सिस्टर मार्क 4 26 to 28 आणि कोणाक लायक यू नो विचारपा जाय जाल्यार यू कॅन इवन कॉन्टॅक्ट मी पर्सनली ओके मीना
कितें विचारपा जाय जाल्यार विचाराय सगळें तांणी सांगिल्लें तें तुमकां कितें पूण दुबाव आहा न्ही विचाराय न्ही क्वेश्चनां ओके कोण वाचिता मीना वाची आहा मुगो ते मीना वाच बाये ओके सिस्टर हुंयचे 26 आनीकूय ताणें म्हणलें एक मनीस आपल्या शेतांत बी वोपता रात आनी दीस तो न्हिदलो आसूं वो जागो आसूं बी किल्लोता आनी वाडटा हें कशें तें तो कांय नकलो जमीन आपणा ओस्तोगी फळ दिता पयलीं पालो मागीर कोणोस आनी शेकी कोणसांत गुळगुळीत गोडटो आनी शेत पिकतोच लुणी पावली म्हणून रोकडोच तो विलो लायता अशें देवाचें राज येस सो पळय इंकीच थंय पळय इंकी सांगता आमकां तो हें आहा तो शेतकामती तो बी घालता आनी तो तेका कांय टेन्शन ना वरीच ना कितें येना तेका तो घालता आनी आपूण सेगाद रावता आनी मागीर ती बी हें जाता मॅच्युअर जाता आनी टायम सीड टायम एंड हार्वेस्ट सो आनी ती मॅच्युअर जावका मागीर ती एक टायम येता फळ दिता मागीर एक टायम येवका न्ही सो हिंगा आमचें तें इनपेशंट जालें आमचें रेकॉर्ड पाशेंस ना जालें सो आमी ती बी आहा ती पोतून फोंडोवन चोवपा लागलीं जालें काय कितको न्हू आमी इम्पेशंट आसोन आमी पासियन्स नाहलो न्हू आमकां भुरग्यां आतांच्या आतां जाय आसलें सो आमी वेवरी जे जातालें दॅट मिन्स इन अदर दुसऱ्या उतरांनी आमी ती बी काडून पळयतालीं थिंगा बसून आसलेलीं बी जाता काय तेन्ना ती चोवपाक पूण फार्मर कितें कोत्ता तो शेतकामती तो थिंगा बसून शेतां रावना दीस रात तो वचोन घरा कडेन आपलें सगळें काम कोत्ता न्हिदता बट न्हिदता उठता तेन्ना म्हणल्यार थिंगा बी किल्लो वता पिसफूल आसता तो कांय चिंतना बियेचें चिंतून पूण आमी हिंग कितें कोत्तालीं ते बिये सा चिंतून तेजे फाटी लागोन तशें करून बी किल्लो वता ती बी किल्लोवपा ना तशें करून पोतून काडटालीं भायर पोतून काडल्यार तेका रूट कशी घेतली रूट घेवपा ना रायट सो आमी पिसफूल नाहलोलीं हिंगा आमी फक्त ती बी जी रोयलोली आमी काळजां पयलीं स्टार्टींग आमी देवाच्या उतरां येयले तेन्ना ती बी आमी आतां फोंडपा ट्राय करपा लागलीं आमच्या अनबिलिफान आमच्या लायक दुबावान आनी मेन थिंग म्हणल्यार कितें ही बी पळय कितें ती हें जाता न्हू रूट घेता न्हू तेन्ना ती मूड घेता तेन्ना ती दिसपडना म्हाका कांय दिसना पूण तेन्ना तो देंवचार तोच दुबाव हाडटा त्या टायमार ते मूंड घेता तेन्ना आनी ऑलवेज मूंड तो स्ट्रॉंग आहा न्हू द स्टॅम्प ऑलवेज स्ट्रॉंग आसता घोट आसता क्वेश्चन आहले विचारया तांकां राव बाये स्क्रीन काडी रेश्मा सो दिस हे लास्ट हेजे बंद करया कळ्ळें आतां हो स्क्रिप्चर तुमी बरो करून वाचाय मार्कू 4:26 ओके पोतून वाचाय ती पोतून येतली सो तो होमवर्क तुमकां आतां कोणाक क्वेश्चन आहा तेणी सांगिल्लें तें सगळें समजलां कोणाक कितें दुबाव आहा जॉयसी तुका कांय दुबाव ना जेनिफर तुगे कितें क्वेश्चन आहा गो बाये रे तो जेनिफर क्वेश्चन कितें आहा बाये समजलां वय समजलां सिस्टर तेगे म्हाका सगळें अशें करून कितें करून भावाक दवरूंक जायो देवाचें तें म्हाका सगळें अशें करून अंडरस्टँड जालें आतां अशें करून आनी तुवें आयकिलां न्ही तें कितें करून कुशीन सोदतालें परतून येतालें हय चोयलां आनी कितू वेळ ताणें देवागे उतरां दिलो ती चोयलां वचून ती होमवर्क करूं लागोली परतून तें उतर कितें म्हणटा दुसरी वचून शिकोवपा आयकूंक लागोली शिकपा लागून ती स्टडी करपा लागोली वयवो ना पूण तांकां तें सोयताना एकली सोडली ना सो तेच भाशेन आवय ह्या म्हयन्या जालो ना हें कितें कोत्ता तूं मागीर तें बी रोयलें तें तूं पोतून चोयता तें बी जाता काय म्हूण तें किल्लोलां तें हें जालां पोतून चोयता पूण तो जेजू कितें सांगता तें बी रोय आनी तूं सुसेगाद न्हीद
तें बी आपुणू वाडटलें वय ना हय सिस्टर तांकां क्वेश्चन आसलें विचारे मुगो कोण ना काय ना आंटी हिंग विचारपा नाका जाल्यार म्हाका पर्सनली कॉन्टॅक्ट पासून करपा जाता हय हय हांव तांकां नंबर जाय जाल्यार मागीर नंबर दिता She can share the number right now. बरें नंबर घाल बाय बिनेवा Just type it now. हय मागीर तेको विचाराय तुमी ते मागीर उलयता तुमचे कडेन ओके 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 आनी कितें हा जॉयसी कितें क्वेश्चन हा ना सिस्टर ओके Praise God. So amazing, isn't it? ती कितें म्हणटाय ताका लेबर कोत्ताय काम कोत्ताय आनी कितें म्हणटाय ताका फातिमा वावर कोत्ताय सिस्टर तोकोस गेन that is very important not just तोकोस काडटाय आनी थंय एक सिरियल आसलें तें चुकपा नाका सास बी कभी बहू तें चुकपा नाका तें चुकल जाल्यार मागीर सगळी मिस्टेक जाता पूण तेंगे तो सगळो डिझायर गेलो आनी नाका टीव्ही ना कांय ना न्यूज ना लायफ चेंज जालो प्रेज जीसस But sister, the tokos I just want to explain something. The tokos no, the beds are made on Simon tokos no. The tokos kelte mi devage utwa shinkpa give konto devan amka kuch bed sound bolte bed sound give pan so please God because am ek बार चिंता है नो am tokos kel mu tyang bed sound meto mu होय होय आमचे मना उतले तेन तोकोस केलो म्हूण ते मेळ म्हूण तेन देवान आमकां ऑलरेडी he kept everything for us only thing we have to labor ते कित दवरते आनी तो कोण तो देव तो जाण जावपाक होय देवागे मोग आनी तेन काय बर कोन म्हणलें ओ देव कितू मोग हाडतो आमकां कळ्ळें आमी वाचप कोत्ता शिकोता देवागे मोग तांकां आपणायलें तेणी तांकां कळ्ळें देव फकत मोग म्हूण देव मनशा वन्ना देव मनशा जायत दित म्हूण प्रेज गॉड नंबर कायला होय नंबर बरो येता गेलो हा थँक्यू सिस्टर आनी फोन कोराय डायरेक्टली फोन करपा जाता मीना बिना ओके प्रेज जीसस ओके सिस्टर आनी देवागे उतर वाचाय गो बाये ते देवागे उतर मनशा निवड कोत्ता ताणें सांगलो ना ताका आस्मा आसलोली उबोश आसलो ताका उबोश बेस्ती निवड जाता ना न्ही तें देवागे उतर बसून वाचप म्हणल्यार तेगे उबोश पासून गेली सारके क्लियर जालें ते क्लीन जालें आनी मागीर ताणें म्हणलें अरे मुगे उबोश खंय गेली आनी फ्रांसिस्कोगे शोल्डर चोय तेगे भुज दुखतालें आवय दूख जाता ते उतरान तेगे भुजूय निवड जालें explain what just happened literally just come out some mute सो ते भाशेन देवागे उतर कितकोत म्हूण आमकां कांय खबर ना पूण भितरल्या बायलां आमकां दुबाव आसना दुबाव पासून दुबाव येता तेन्ना मागीर ती उलोवपा शिकोवली ताका सांगपाक कुशीन सोर म्हण तुगे आमगे जिवितां काम ना तूं कुशीन सोर म्हण सो देव धाडना न्ही आमचेर तें वायट येता तें कुशीन काडून मागीर देवागे उतर आमकां शिकयता सो देखून उतर शिकपा जाय प्रेज गॉड सो ते पाटी आमकां रॉकी सांगतालो रॉकी आपणा उतर मेळ्ळें आनी आतां आपूण भिना म्हूण आपूण हांव भिरांत ना म्हूण कित्याक ती भिरांत भायर सरली ताका कळ्ळें तो कितू जॉयफूल जालो सो ते भाशेन देवागे उतर आमकां शिकयता कितकोन मोनाची नोसोडणी करपा ती कितकोन जिवितां करेक्शन करपा तें आनी ते बायबलाचे हाते भाशेन आमी जिवीत कितकोन जियोवपा तें आनी प्रेयर मागणें बरे भाशेन करपाचें सारकी करपा तें आंटी एकू वीकूच ट्राय करपा जाय सगल्यांनी दिसान रात देवाचे उतर शिकपा दे विल एक्सपिरियन्स so much of God's love and they themselves will see how God is working in their life without even asking just even give a try if तुम्ही तशकोन दिसान रात आयकोना एकू वीकूच करूंक जाय होय चोयलां कितें सांगलें तें आयकलें ताणें न्ही एक सुमानो तुमी बसाय फकत युट्यूब घालाय कानांत आनी आयकाय देवागे उतर
चोयता कोंकणी टिचींग आसलें हांव घालता तुमकां ग्रुपांत. ओके, सगळीं तें पोतून पोतून आयकाय. एक मनशा समज तूं जाण जावपा जाय न्हू जाल्यार तेको तूं 1 वर समज ती आयकल 2 वर आयकल जाल्यार त्या मनशाची पावना काय. तूं एक मनशाचो जाण जावपा जाय सारको घरांतले तो कितलो बरतो तेजे पण टायम स्पेंड करपा जाय जाता तितलो. तूं इतलो टायम स्पेंड करता तेन्ना तूं कळोन येता जेजू कोण तो सारको, कितलो मोग आसा तेमच्या कळटा तेजो मोग कितलो व्हडलो तो. सो तूं स्पेंड करता तेजो मोग तूं कळोन येता तेन्ना तूं भिना, कित्याकूय भिना. सो तूं स्पेंड टायम कोण टायम तो स्पेंड कोण जाता तेजे बरें बरोबर जाता तूं कितको करतलें. तूं तेका वळखतो कितको वळखतलो. सो आमी पयलीं टायम सेट करतालीं, आमी देवा पयलीं टायम टेबल केलें, टायम टेबल 1 वर दिलोलें 1 वर. होय देवा 1 वर दिल्लें स्टार्टींग आमी जेन्ना सगळें टायम टेबल केलो तेन्ना. आमी म्हणटालीं आमी म्हणटो म्हूण देव दितलो, बट ना आमी तो टायम टेबल आख्खो भायर मारलो, भिना उडयलो आनी सगळें आख्खो टायमूच देवा फुडें केलो. आनी कितें जाणा तो जेवण लेगून आमी इतलें कोन्न हालीं फोकस करना हालीं जेवपा त्या टायमार. या पयलीं आमी जेवणाचेर फोकस घालतालीं, बरोबर जेवण जेवपा जाय. आतां फकत देवाचे उतर खावपा लागलीं दिसान रात आनी एक्चुअल जेवण आहा तें कितें खाता आमी मेळटा एकदम टायम मेळनासलो रांदपा. प्रेज गॉड. होय सारकें म्हाका समजता तें. प्रेज. पयलीं जेवणा फाटल्यान धांवता पळय आमी, जेवण बरें ऑर्गेनीक फूड बरें हेल्दी उरपा लागून सारकें म्हारग जेवण सारकें. सो तें कितें हाडल्यार बरें पडटलें आमकां, बरें जातलें. हय आतां जेवण केन्ना एक टायम येतालो फास्ट फूड ऑर्डर करतालीं. टायम ना म्हूण रांदपाक. उतर आयकोन दिसान रात टायम ना. टायम पिड्ड्यार करून ना बेश्टो संवसारान टायम पिड्ड्यार करून ना देवा उतर आयकोन टायम मेळनासलो आनी टायम मेळना म्हूण आमी फास्ट फूड ऑर्डर करतालीं. ते कांय इफेक्ट करना पळय जेवण कितलेंय तो वायट जें पूण तूं कितें हात तेजें कांय ना, उतर देवा हाता तेजी आहा सगळें जें तितलें. प्रेज जीसस. चल आतां आमी बंद करुया मरे हिंगा. थँक यू मोगाची आमगेली बिनेवा फ्रांसिस्को टायम तुमी स्पेंड केलो आनी येयली म्हूण. आनी दुसरी शेनवारा मागीर सांगाय आमकां. ओके, मुखार मागीर कितें जालें तें जाण जावपा जाय न्ही. ओके या मुखार ते दॅट इज मेन एक्चुअली बिकॉज जीसस वॉज आमकां तयार करतालो मुखार तुफान येतलो तेका. होय तेंच आतां तें तुफाना खबर जाण जावपा जाय दुसरी पाटी. प्रेज गॉड. ओके चल फातिमा क्लोजिंग प्रेयर कर बाय. ओके. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळा बापा, मोगाळा जेजू, मोगाळा पवित्र आत्म्या तुका आर्गां मोहिमा आनी दिनवास बापा, आर्गां मोहिमा आनी दिनवास ह्या दिसा पासत हे घोडये पासत. जेजू तूं कितलो बरो मोगाळ आनी काकलुतसार. तूं आमचो कितलो मोग करता जेजू. तुवें आमकां एकल्याक हांगा एकठायल्या तुका आर्गां आनी दिनवास. आमी तुका आर्गां दिता सिस्टर बिनिवा आनी ब्रदर फ्रांसिस्को पासत. ती आपलो वेळ काडून हांगा आयलें जेजू तुज्या बरेपणाची तुवें तांच्या जिवितांत केल्ल्या विस्मिताची गोवायकी दिवंक आर्गां जेजू. पवित्र आत्म्या जी शिकोवण आमी तांचे गोवायकेंतल्यान आयकल्या ती आमी आमच्या काळजाचे बरे जोमनीर पडल्या म्हूण आमी सोत मानता. जेजू तुजे उतर म्हणटा प्रातून मागशा तितलें आमकां मेळना ओय आमी सोत मानता. जेजूच्या नांवान मागता आमेन. आमेन आमेन. प्रेज गॉड. आर्गां जेजू. आमेन.